कार्यावळीन मुखार सरतना आमच्या मदीं आसात आमचे मानाचे सोयरे भौमानेस्त अरुण जयराम कामत. अरुण जयराम कामत हे एक नामनेचे साहित्यीक. मराठी नेमाळ्यांनी ते सातत्यान स्तंभलेखन करतात. ते साहित्याचे एक तेजस्वी अभ्यासक. सगळ्या भासांनी तांचे सखोल वाचन आसा. ते एक उत्कृष्ट कथाकार. तांच्या कथांनी वैश्विक संकल्पना अणभवपाक मेळटात. तांच्या राजकारणाचेर बरयल्ल्या लेखांनी एक वेगळी नदर पळोवपाक मेळटा. ते एक उत्तम टिकाकार आनी मुख्य म्हळ्यार एक अत्यंत म्होवाळ व्यक्तिमत्व, खूब संवेदनशील आनी मायेस्त मनीस. हांव मागतां भौमानेस्त अरुण जयराम कामत हांच्या लागीं तांणी ह्या खिणाक आपले विचार मांडचे. म्हाका म्हजी नव्यान वळख जाली आयज. स्वरमंडल या पुस्तकाच्या कार्यक्रमाक हाचेर उपस्थित आशिल्ले कार्यक्रमाचे अध्यक्ष भौमानेस्त उदयबाब भेंब्रे, भौमानेस्त मुकेशबाब तळी, पुस्तकाचे लेखक भौमानेस्त उल्हास भगवंत पै रायकर आणि हांगा उपस्थित आशिल्ले प्रकाशक दिनेश बाब आणि कंपेरिंग करपी उर्जिता पुरोय. मराठीन एक ओपार, मराठीन किंवा कोंकणीनूय म्हणूं येता एक ओपार आसा, आदीच उल्हास त्यात फाल्गून मास. म्हाका दिसता आयज ती ओपार शब्दशा खरी ठरता. कारण सध्या फाल्गून मास चालू आसा, गांवांनी शिगम्याचे मेळ चालू आसात, वाड्या वाड्यार शिगम्याचे खेळ चालू आसात. आयज भायरूय सरकारी पावण्यावेलो शिगमो चालू आसा. आमचे घेवन प्रकाशकांक सुद्दां आयज बेगीन वचपाची घाई आसा, कारण तांचे रोमट येवपाचें आसा सांग्यार. सो अशा शिगम्याच्या दिसांनी उल्हासबाब ह्या शिगम्याच्या उल्हासीक वातावरणात उल्हासबाब यांचे पुस्तक आज प्रकाशित जावप हाचेर इतलो सुयोग म्हणटात तो म्हाका दिसता आनी खंयचो आसूं शकता. सो त्या बद्दल उल्हासबाब आमकां खरेंच परबी. खंयच्याय गोष्टीक योग आसूंक जाय. 2 वर्सां जरी लागली तरी ते योग्य योगाचेर पुस्तक प्रकाशीत जाता. खरें म्हणजे पुस्तक हातान घेतकीर खंयचोय वाचक पळयता ते म्हणजे सगळ्यात पयलीं मुखपृश्ठ पळयता. हांगा जर तुमी मुखपृश्ठ पळयलें जाल्यार ते इतले सोबीत आसा की हांवें सगळ्यात पयलीं पळयलें कोणें काडला काय म्हणून. एक एबस्ट्रॅक्ट पेंटींग आसा. हांगा तुमकां पळोवंक दिसता हातूंत एक तांबडो रंग आसा, हळडुळो रंग आसा, कांय हिरव्या रंगाचे ठिपके आसात, काळ्या रंगाचे ठिपके आसात. हे पळोवन म्हाका एक तानपुऱ्याची याद जाली. तानपुऱ्याक 4 तारू आसतात, हातूनय 4 तारो आसात, 4 रंग आसात. त्या तारांसून एक दैवत येता, केन्ना पंचम लागता, केन्ना रिषभ येता, केन्ना गंधार येता आनी तातूंतसून स्वरमंडल तयार जाता. ह्या चित्रांसून देखीक आयज आमकां दुर्दैवान तांकां सर्गेस्त म्हणचें पडटा, पूण दिगंबर बाग सिंबाळान कदाचित हे चित्र ह्याच पुस्तका खातीर काडला काय कितें हो प्रश्न पडटा. खरें म्हणजे तशें काडूंक नासलें. हें पुस्तक हांवें आतांच लेखकाक विचारलें की हे चित्र केन्नाचें, तर ते म्हणलें हे चित्र सादारण 20 वर्सां पयलीं तांच्यांनी काडलेलें आनी एका प्रदर्शनाक पळयल्लें. पूण ते सारके म्हणजे आमी म्हणटात की लग्नाची गाठी स्वर्गान मारलेल्यो असतात, तशें ह्या पुस्तकाचे आनी ह्या चित्राची गाठ स्वर्गान मारल्या अशें जाता. कारण ते सारके आयज हांगा लागता ते हाका आनी ते एप्ट अशें दिसता. हातून जर तुमी पळयलो न्ही ह्या रंगानूय एक स्वरमंडल तयार जाल्लें आसता. जशें एका तानपुऱ्यान स्वरमंडल जाता तशें ह्या रंगांनी हांगा एक स्वरमंडल जाल्लें आसा आनी ताका लागून ह्या पुस्तकाची शोभाय वाडटा. पुस्तक उगडटकीर खंयचोय वाचपी आसा पळय तो पयलीं 2 गोश्टी वाचता. एक म्हणजे तातूंत लेखकाचें मनोगत आसता आनी प्रस्तावना आसता. ह्या पुस्तकान तुमी पळोवंक गेल्यार दोनूय ना. लेखकाचें मनोगतूय ना आनी प्रस्तावनाय ना. डायरेक्ट तुमी अर्पण पत्रिका जातकीर लेखां कडेन पावता. सो हांवें जेन्ना लेखकाक प्रश्न केलो की उल्हासबाब प्रश्न केलो की हें कशें कितें, तर तांच्यांनी सांगलें की म्हजो प्रत्येक लेख हे म्हजें मनोगत. ताका लागून म्हाका आनी वेगळें मनोगत बरयनशें दिसूंक ना. आनी खरेंच ही खूब बरी गजाल आसा की प्रत्येक लेखका शेवटी लेखक हो त्या लेखांतसूनच व्यक्त जाता. सो वेगळें मनोगत बरोवपाचें तांकां खंयच्याच लेखकाक गरज पडूंक जायना अशें म्हाका दिसता. प्रस्तावना कित्याक बरोवंक ना हाजेर तांचे उत्तरूय आसलें तें खरें म्हणजे विचार करण्यासारकें आसा. प्रस्तावना जो मानेस्त बरयता ताजो स्वताचो एक दृश्टिकोन आसता, तो त्या प्रस्तावनेन दृश्टिकोन मांडटा. आनी जेन्ना एक लेखक एक वाचक ते पुस्तक वाचूंक वता, प्रस्तावना वाचता, तेन्ना एक पूर्वग्रह त्या पुस्तका बद्दल आपुणूच निर्माण जाता त्या प्रस्तावनेचो. सो हांगा लेखकाक ते नाका आसलें. ते म्हणटात की आपल्याक आपलो जो वाचक आसा
ते वाचकाचे एक कोऱ्या मनान ताणें ते पुस्तकाक समोर वचूंक जाय आनी ताका जाय त्या दृश्टिकोनान तें पुस्तक ताणें वाचून घेवंक जाय आनी खरो होय दृश्टिकोन म्हाका तांचो बरो दिसलो. हे पुस्तकान 30 लेख समाविष्ट आसात. हातूंतले बरेचशे लेख सुनापरांत त्या दिसाळ्यान प्रसिद्ध जाल्ले, जवळ 20 वर्सां पयलीं प्रसिद्ध जाल्ले, म्हणजे सादारण मे 2006 ते मे 2007 ह्या वर्सान ते लेख प्रकाशीत जाल्ले. म्हणजे 20 वर्सां जालीं, पूण आयजूय ते ताजे दिसतात, आयजूय ते फ्रेश दिसतात, आयजूय ते सुयोग्य दिसतात. खंयच अशें दिसना की अरे 20 वर्सां पयलीं बरयल्ले, हाजेर तांच्यांनी परत एकदा हात भोंवडायला, पूण तरी ते अजून तितलेच फ्रेश आसात. पुस्तकान तिसातले सादारण 25 लेख हे रागांचेर आसा, वेगवेगळे राग तांच्यांनी घेतल्यात आनी ते खूब बऱ्या तरेन, म्हणजे सामान्यातल्या सामान्य मनशाक सुद्दां कळटा अशा तरेन मांडला. आतां पुस्तक आमी वाचला, एक लेख वाचून घेतलो, दुसरो लेख वाचून घेतलो, तिसरो लेख वाचून घेतलो आनी लक्षात आयलें की अरे हे पुस्तक हांव वाचता ते गद्यान आसा काय पद्यान आसा. कारण प्रत्येक लेख हो एक एक कविताच आसा. उल्हासबाब हे बरेपैकी कवी, तांच्या आमी जागान खूब कविता वाचतात, पूण ह्या लेखांसून जरी ह्या लेखांक गद्याचे फॉर्म असले तरी मुळान आमकां दिसता की हांव पद्यच वाचता काय म्हणून. खंयचे वाचकाकूय तशेंच दिसतलें की आपूण एक खंयची कविता वाचता काय म्हणून. उदाहरणार्थ घेवचो जाल्यार पयलोच तांचो लेख घेवं येता, नारायणी रिमझिम. आतां नारायणी रिमझिम ह्या रिमझिम शब्दानूच एक बरो नाद आसा. ताची सुरवातूच ते अशें करतात, असोच वसंत ऋतूचो काळ आसता, कोगे साद घालता, कुहू कुहू करता, लेखक ताका जाप दिता. लेखक म्हणटा हांगा कोगे कलाकार, आपूण रसीक. कलाकारान रसिकाचें नातें अशें आसूंक जाय. जेन्ना एक ल्हार येता त्या ल्हाराच्या स्वरान हांव म्हजो स्वर रेवडावपाचो प्रयत्न करता. हांगा ते ल्हार कलाकार, हांव रसीक. जेन्ना हांव एका ल्हान भुरग्याक पळयता, त्या ल्हान भुरग्याच्या हालचालीन हांव एक लय सोदता. हांगा ते ल्हान भुरगे कलाकार, हांव रसीक. हे तुमी तेन्ना 3 परिच्छेद वाचतात तेन्ना तुमकां कवितेची कडवेच वाचल्या भशेन दिसता आनी हांव कलाकार, तो कलाकार, हांव रसीक हे ते कवितेचे ध्रुपदशें दिसता. आनी हे हातूनच तुमी प्रत्येक लेख वाचत वता तेन्ना जाणवता की लेखका पेक्षा उल्हासबाब हे कवी म्हणून चड ह्या पुस्तकांसून आमच्या फुडें येता. नारायणी रिमझिम ह्या लेखान तांच्यांनी दुर्गा रागा बद्दल बरयला. एकदां फात्यार, म्हणजे फातोडेच्या वेळार तांकां गुरुजी तांकां दुर्गा राग शिकयता. ते गुरुजीक विचारतात की पावसाच्या स्वराचेर आपूण स्वर लावूं काय तंबोरेचेर. गुरुजी म्हणटा आसता आनी म्हणटा लाय. कारण मुळान पावसाक तसो स्वर नासता, तो स्वर आपल्या मनान आसता. आनी गुरुजी ते स्वर लायतात. तांच्यांनी बरयला ते स्वराक पावसाची खोलाय आसली. ही पावसाची खोलाय कळपाक आपल्या मनानूय पयलीं तितले ते सुरांची आनी स्वरांची खोलाय आसूंक जाय, जाल्यारूच ती पावसाची स्वरांची खोलाय कळटा. फुडें ते म्हणटा गुरुजी तांकां तो दुर्गा राग, पंडीत नारायणराव व्यासांची एक बंदिश आसा ती गावन तो दुर्गा राग शिकयता किंवा आयकयता म्हणून येता. तेन्ना ते बरयतात की त्या दिसा फातोडे दुर्गा रागाचे रंग पावसान फुल्ले. कितली सुंदर कल्पना आसा पळय, पावसान फुल्ले. तांकां दुर्गा रागान ती पंडीत नारायणराव व्यास जी बंदिश घातलो ती गुरुजी नारायणराव व्यासाच्या शैलीन म्हणून दाखयता. तातूंतूच तांणी एक ओळ बरयला, मध्यमा वयल्यान वृषभाचेर देंवतना तर ल्हारा वयल्यान अळंग देंवल्ल्याचो अणभव येता. ह्यो ओळी अश्यो आसात की त्यो ओळी तुमी थंय रावूंक जाय, थांबूंक जाय, परत परत ते वाचूंक जाय आनी ते तुमच्या अंतरंगान शिरूंक जाय, जाल्यार तुमकां ताजो तो एक वेगळो आनंद घेवंक मेळटा. लेखकाक स्वरांचे आनी सुरांचे पिशे आसा पळय ते तशें ल्हानपणासूनच लागला आनी ते तांच्या लेखनांतल्यान जाणवता. भुरगेपणान सुद्दां ते फातोडेर गोजडी घेवन न्हिदलेले आसताले, घरांतली बाकीची कामां सुरू जातालीं, ते प्रत्येक जो आवाज येतालो घरांतल्या बाकीच्या कामांचो ते स्वर सोदताले किंवा तांकां ते स्वर आयकूंक येताले. जेन्ना एक शेतकार आपली गोरवां घेवन सुद्दां वतालो, त्या गोरवाच्या गळ्यान जी घुंगूर असतात किंवा जे घंटा असतात त्या घंटेतले आवाज येतात, तातूंतसून तांकां भैरव रागांतलो मंद्र सप्तक लागलेलो आयकूंक येतालो. भैरवाच्या लेखाची सुरवातूच तांच्यांनी केल्या पळय ती अशी सुंदर केल्या की तुमकां तातूंत वाचतना परत एकदा कविता वाचल्या भशेन दिसता. ते बरयतात प्रसन्नताय कसली तर प्रसन्नताय शरद ऋतूंतली, प्रसन्नताय फातोडेंतल्या गर्भाची, प्रसन्नताय तळयेच्या मनाची, शेतांतल्या चिखलांतली आनी प्रसन्नता पारवाच्या हुंकारांतली, गोजडेंतल्या उर्बेंतली प्रसन्नता बैलाच्या आंगांतली आनी तीच प्रसन्नताय भैरवांतल्या घरंदाज षडजांतली. कोणाक वाचतना खंय गद्य वाचला अशें दिसता काय पद्य आयकला अशें दिसता?
निश्चितच प्रत्येकाक हांगा ते खंयची तरी कविता आयकल्याचोच भास जातलो. सैमाचो भारदस्त घरंदाज हो सज्ज भुरगेपणानूच तांकां फातोडेर उठयतालो. त्याच्यान ते फातोडेर उठपाची तांकां संवय लागल्या. भैरवान ह्या भैरवाचे आपल्याचेर कितले उपकार आसा, भैरवाचे आपल्याचेर कितले ऋण आसा ताचे बद्दल ते बरयतना ते सांगतात की ह्या भैरवान म्हाका स्वरांचे बॅट धरपाक शिकयले आनी प्रसन्नतायेचो म्हजो पयलो गुरू हो भैरवूच आसा. आमी पळयला खंयचोय जेन्ना आमी खंयचे संगीता बद्दल आस्वादन किंवा समीक्षा वाचतात तेन्ना ती खूब कठीण आसता, ती खूब क्लिश्ट आसता, ती खूब वृक्ष आसता. पण उल्हासबाबांचे पुस्तकाचे खाशेलेपण म्हणजे ते सामान्य रसिका म्हणजे म्हज्या सारक्या मनशाक सुद्धा जाका संगीतातलो व्हडलो गंध ना ताका सुद्धा ते कळटा. ते इतले सोप्या तरेन ते सगळे मांडून दाखयतात. आता तोडी राग हो साधारण दुसऱ्या प्रहारान दिसाच्या दुसऱ्या प्रहारान म्हणपाचो राग मातसो तो म्हणजे जाका आमी आलाप प्रधान म्हणटात तसो राग तो. ताची प्रवृत्ती मातशी गंभीर किंवा भावगर्भ अशी म्हणूं येता. पूण ताचें वर्णन करतना उल्हासबाबान तोडी रागाचें कशें बरयलां की तोडी रागचो आप वेगळोच. म्हणजे आमच्या घरान जर एक संत आयलो जाल्यार आमी ताचो योग्य मान राखूंक जाय, नाल्यार तो म्हणजे तांचो फाल्त रेस्पेद जाता मागीर. तशें हो राग पेश करपी कलाकार त्याच तोडीचो आसूंक जाय, नाल्यार हो राग मोनो जाता. जाणविकायेचो स्वास शेणिल्ल्या कलाकाराक तर तो दर्शनूच दिना, ताचें स्वरूच लागना, देखूनच घडयेक चट करून कोण ताच्या वाटेक वचना. खंयचोय खरो रसीक आसा पळय तो गाणें फक्त कानांनी आयकना, तो सगळ्या पंचेंद्रियांनी गाणें आयकपाचो प्रयत्न करता. तशेंच म्हणजे हांगा उल्हासबाबान खूबदां किशोरी ताईचें एक म्हणणें उद्धृत केलां की किशोरी ताई खंयच्याय स्वरांत तांकां रंग दिसतालो, रूप दिसतालें, ताचो गंध दिसतालो आनी ते म्हणटाले की खंयच्याय स्वराक एक जागा आसता, ती विशिश्ट जागा प्रत्येक स्वराची आसता. तशें खंयच्याय स्वराक जो पळय दरवळ आसता तो तांकांय खूबदां अनुभव येतालो आमकां तांच्या लेखनांतून दिसता. खास करून तांच्यांनी एक प्रसंग बरयला की पंडित जितेंद्र अभिषेकीची एक भूपाल तोडी रागांतली एक बंदिस्त आयकताले. ते त्या तोडीच्या रागांसून आमकां तांच्यांनी स्वराच्या व्हड्यान बसून भवसागरांतल्यान पलतडी व्हेलो. आता ह्या तांच्या गाण्या वेळार तांचो बुवांचो जो मंद्र सप्तक लायला ताजे बद्दल बरयतना ताणें म्हणलां की त्या मंद्र सप्तकान म्हाका काजीच्या दिकाचो वास येतालो. आता तो काजीच्या दिकाचो वास फक्त गोंयकाराक येवं शकता आनी कोणाक येवचो ना. पण हो काजीच्या दिकाचो वास येवपाक सुद्दां एक अनुभूती, एक वेगळी अनुभूती लागता, जाल्यारूच तो सगळो तुमकां तो अनुभवान ती अनुभूती येवं शकता. भूप राग म्हाका सदांच एक प्रश्न पडटालो की आमी भूप राग आनी भूपाली हे वेगळे राग काय म्हणून. पण भूप आनी भूपाली हो एकच, हो तांच्या लेखांतूनच म्हाका ताचे बद्दल म्हायती मेळ्ळी. सकाळच्या वेळार आमी भूपाली म्हणटात, सांजच्या वेळार तो भूप म्हणटात. भूपाचे आनी भूपालीचे सौंदर्य व्यक्त करता तांचेर पळयलां की सकाळच्या पारार भांगराच्यो वावजडी शिवराय येतात. शिवरायत येवपी भूप राग राती येतना वेगळ्याच रुपान येता. तर वेगळे रूप कशें जाल्यार न्हंयच्या उदकाचो सर्ज, देगेवयल्या झाडांचो पडबिंबी ऋषभ, माल्ल्यांतल्या ज्योतीचो गंधार, शीतळ पंचम, थंडसार वाऱ्यान रेवडायिल्लो धैवत आनी चान्न्यान चिप्प भिजिल्लो तारशड अशें ताचें रातींतलें रूप. आतां भूप म्हणटकीर कोणाकूय खंयच्याय रसिकाक खास करून म्हाका जर याद जाता जाल्यार दोन गाणी याद जाता. एक म्हणजे सहेला रे, किशोरी ताईचे सहेला रे याद जाता आनी भूपाली म्हणटकीर याद जाता ते ज्योती कलश चलके. सुदैवान म्हाका ते दोनूय म्हणजे दोगांयकूय आमी गान सरस्वती म्हणटात आनी त्या दोनूय गान सरस्वतीन जे भूप रागांतले आनी ते भूपाली रागांतले लता मंगेशकराचे गाणे आयकपाचो योग आयलो. म्हणजे जेन्ना आमी सहेला रेतले सहेला रे आ मिल जा तू सप्त सुरन के भेद सुनाय म्हणटात तेन्ना अक्षरशः म्हणजे दोळ्यान उदक येता म्हणून येता किंवा अक्षरशः तूं त्या वेळार तरी स्थिमीत जावन वता. तोच अनुभव म्हाका एकदा लता मंगेशकराचे गाणे आयकतना आयलो. म्हणजे लता मंगेशकराचे गाणे आयकूंक मेळप होच एक भाग्ययोग खरें म्हणल्यार. जालें कितें म्हणजे थोडेशें विशयांतर करता आनी 2 मिनटां घेता. वर्ष 2000 लता मंगेशकराक चतुरांक ह्या संस्थेन जीवन गौरव पुरस्कार दिलो. तेन्ना तिणें सांगलें की हो पुरस्कार दिवपाचो कार्यक्रम गोंयांत जावचो, कारण ते वर्स मास्टर दीनानाथ मंगेशकर हांचे जन्मशताब्दी वर्ष आसलें. आनी म्हाका याद जाता 28, 29, 30 डिसेंबर 2000 अशे 3 दीस तो कार्यक्रम थंय जालो, कला अकादमीन जालो. तेन्नाची कला अकादमी म्हणजे शाहजहाच्या पयलींच्या वेळची. तर
हो कार्यक्रम ज्या दिसा 29 डिसेंबर, कारण त्या दिसा मास्टर दिनानाथ मंगेशकरांचे जन्मदीस तो, त्या दिसा मुख्य कार्यक्रम जालो तांकां पुरस्कार भेटोवपाचो. माननीय तेन्ना गृहमंत्री लालकृष्ण अडवाणी त्या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे आसले. आनी ताजे पयलीं सांजचे 7 कला अकादमीच्या ओपन एअर थिएटरान कार्यक्रम जालो. ताजे पयलीं हांची उस्ताद झाकीर हुसेनाची तबला वादनाची एक मैफल जाली. ती जितली सुंदर जाली, स्वतः लता मंगेशकर उठल्यो आनी आपल्या हातान हिऱ्याची अंगठी आसली ती काडली आनी झाकीर हुसेनान गिफ्ट केली. ताजे उपरांत अडवाणीजी उबे रावले भाशणांक. अडवाणीन सांगले की आमी 1952-53 भाभी की चुडिया आपणे आनी वाजपेयीन दिल्लीक हो पिक्चर पळयलो, भाभी की चुडिया. आनी तातूंत लताबाईंचे जे ज्योती कलश छलके गाणे आसा ते आमी आयकल्ले. आनी आपले ते सगळ्यांक आवडटे गाणे. आयज जर लता मंगेशकर ते गावूं शकता जाल्यार ताजे इतले आनी बरी गजाल आसची ना अशें म्हणून तांच्यांनी भाशणांत ती विनंती केली. ते जातकीर लता मंगेशकर उबे रावले भाशणाक आनी तांणी त्या भाशणाची सुरवात करतना ज्योती कलश छलके ह्या गाण्यान केली. आनी तुमकां सांगता ते ज्योती कलश छलके हुए गुलाबी असो जातकीर ती एक ल्हानशी तान आसा आनी एक आलाप आसा तो घेतना तुमकां जे संबंध ते तुमी इमॅजिन करा. कला अकादमीन डिसेंबराची सांजची रातची 8 वरांची वेळ, थंड सगळीकडे वातावरण, म्हणजे टासणी सुद्धा पडल्यार आवाज येतलो अशें वातावरण. तातूंत लता मंगेशकराचे स्वर आनी सबंद 1000-1500 लोक बसल्यात ते आयकतात. तर अशें असलें की तुमी बरयला लेखकान हांगा एकीकडे बरयला की डॉक्टर प्रभा तेच्याच बाबतींत दिसता की ते मारूफ बिहाग गावूंक लागतले अशें दिसतालें की ते साक्षात मारूफ बिहागाचेच रूप जावन आयल्या. तशें लता मंगेशकर जे आसा त्या दिसा भुपाली जी आमचे समोर गायली तेन्ना अशें दिसतालें की भुपाली आसली जाल्यार ती अशीच आसतली. अर्थात ती लता मंगेशकरा कडेन ती एक कळाशी आसली की ते खंयचोच राग आनी गाणे गाता ते त्याच रागान, त्या रागाचें सौंदर्यूच तशें आसतलें अशें दिसतालें. तर थोडंसं विशयांतर जालें, पूण म्हाका दिसलें त्या हाका सांगपाक ते योग्य ठरतालें. त्या हाका भुपाचे रागा बद्दल ते बरयतात की भूप हो तसो विशाल मनाचो राग, 5 स्वरांचो धनी, पूण ताका सगळ्या स्वरांची अपुरबाय. आतां चैती भूप हो राग कुमार गंधर्वान तयार केलो. आतां तो सामान्य मनशाक सांगतले कशें, जाल्यार लेखकान हांगा कशें बरयलां की एकदां मध्यमान सांगलें, कोणाक सांगलें, कुमार गंधर्वाक, की म्हाकाय भितर घे, ह्या 5 स्वरां मदीं म्हाकाय आस्पाव दी. आनी कुमार गंधर्वान मध्यमाक भितर घेतलो आनी तातूंतसून चैती भूप तयार जालो. इतलें सुंदर, म्हणजे सामान्य मनशाक कळपाचें बाबा की मध्यम हो तातूंतलो भाग न्ही, तो वर्ज्य स्वर, पूण तो स्वर हातून घेवन एक कुमार गंधर्वान जो नवो राग निर्माण केलो तो चैती भूप, हे कळपाची जी किंवा कळोवपाची ती वाचका पर्यंत कळोवपाची जी कळाशी आसा पळय ती लेखकाक सुंदरपणे हांगा साधल्या. लेखकान ह्या जे पुस्तकान जे संदर्भ दिल्यात पळय तेच म्हणजे साधारण 30 लेख आसात. प्रत्येक लेखान साधारण तुम्ही जर धरले की 15 गाण्यांचे संदर्भ दिल्यात. हातूंत गाणेच ना, हातूंत दोहे आसात, दोहरे आसात, चिजो आसा, बंदिशी आसात, हिंदी गाणी आसा, मराठी गाणी आसा, भृतहरीचे श्लोक आसात. प्रत्येक हातून जर 15 जरी घेतले आमी एट एन एवरेज जाल्यार साधारण 450 श्लोक किंवा 450 चिजो, बंदिशी आणि गाण्यांचे संदर्भ हातून आयल्या. हातून जवळ जवळ या पुस्तकान एका लेखान 10 ते 12 कलाकारांची नावां घेतली जाल्यार साधारण 250 ते 300 कलाकारांची नावां आयल्या. हातून ह्या लेखान आमकां कोण मेळना. हांगा ह्या लेखांनी आमकां दुर्गा रागान सखी मोरी रूम झूम बंदिश गावपी पंडित नारायण व्यास मेळटा. जौनपुरी रागातली हू तो जयो पिया देश करवो सोलावो सिंगार म्हणपी श्रीमती मंजरी आलेगावकरांची ओळख जाता. भीमपलासाचे सूर आळवीत रसिकांक उजवाडाचे दर्शन घडोवपी श्रीमती भारती प्रतापा सारखी विदुशी आमकां भेटता. तर केन्ना पहाडी रागाचे सौंदर्य नौशादाच्या संगीतमय स्वरांनी सुहानी रात धल चुकी म्हणत मोहम्मद रफीच्या गळ्यातल्यान प्रकट जाता. स्वरमंडल पुस्तकात दुःख दरिद्र दूर कीजिए सुख देवो सबको अशी मल्हार रागातली आळवणी करपी भीमसेन आमच्या कानार पडटा. जाल्यार पावस थांबतकीर कवयित्री शिरीष पै हांचे हळूहळू पावसाचा पायरव मंदावला, फक्त खोल श्वासातून कंप मात्र कानी आला अशी कविता मेळटा. हांगा आमकां माधवबाब बोरकरूय मेळटा. माधवबाब बोरकरची पावस रुजता, पावस भिजता, धर्तरेच्या मनान पावस पाझरता सारखी कविता वाचूंक मेळटा. हे सगळे किमया उल्हासबाब यांच्या व्यासंगाचे अशें म्हाका दिसता. तांचेर एकदां म्हाका सांगलें की आपूण सदांच ते खंयच्याय मैफिलीक वता जाल्यार ते पेन आनी एक नोटपॅड घेवन वता आनी ताजेर ते नोट करून दवरतात.
हे तांच्या म्हणजे हो जो स्वरमंडल आसा पळय हे तांच्या त्या सवयीचोच फळ म्हणूं येता. कारण नाजाल्यार तुमकां इतले फाटले 20 वर्सां पयलींचे 40 वर्सां पयलींचे 50 वर्सां पयलींचे खंयची बंदिश आयकल्ली खंयचो राग आयकल्लो हे कळपाक खूब कठीण किंवा याद जावपाक खूब कठीण. पण तांच्यांनी ती आपल्याक संवय घालून घेतल्या कारणान ते पुस्तका रुपान आमकां हांगा वाचूंक मेळटा. सावय वेरेंच्या अनंताचे देवाच्या परिसरान लेखकांचे म्हणजे उल्हास बाब रायकरांचे भुरगेपण केले. त्या परिसरानूच एक जादू आसा अशें म्हाका दिसता. नाल्यार द्वारकेसून आयलो अनंत सावय वेऱ्याची जागा कित्याक सिलेक्ट करतलो आसलो आपले स्थान घेवपाक. तर ह्या परिसरान भजनाचे सूर तांच्या कानार पडले. तातूंतल्यान तांची रसिकताय फुल्ली अशें म्हणूं येता. हातूंतलो ह्या पुस्तकांतलो सगळ्यात जर खंयचो लेख म्हाका स्वताक आवडला जाल्यार सारंग. सारंग हो लेख वाचतना तुमकां सबंद लेख वाचपूच म्हणल्यार कविता वाचतल्या भशेन दिसता. जशें आमी एखादें गाणें किंवा एखादी कविता परत परत म्हणटात परत परत आयकतात तसो सारंग हांवें म्हाका दिसता 3दा काय 4दा वाचलो. ते सारंगाची म्हणजे सारंग आपल्याक कसो भेटलो किंवा कसो मेळ्ळो हाचे बद्दल तांच्यांनी इतलें सुंदर बरयलां की अशीच चैत्रांतली दनपार आसता. सारंग हो दनपारच्या प्रहरात गावपाचो राग वतान झंजाळून तुमकां तो मुद्दम वाचूनच दाखयता की वतान झंजाळून गेल्लो दीस आनी तातूंतल्यान निर्मळ जाल्ली दनपार. सावयवेऱ्या अनंताच्या देवळ्या कडलो चैत्रान घाल्लो मल्लांचो माटो आनी रामनमीचें कीर्तन पाळण्यांत घाल्लो धाकटुलो राम आनी बाळा जोजो रे ही हरदासान गायल्ली आल्लय आयकतकीच भुरगेपणान मनांतलो राम सारंगाच्या रंगान अखंड रंगतालो. माटवाक घाल्ल्या मल्लांच्या खाचींतल्यान झिरपुपी वताची रांगोळी पाळण्याचेर घाल्ल्या तांबश्या चाफ्यांच्या हारांचेर थिरथिरताली तेन्ना कुकुमा रंगाची तामसाण तांच्या पाकळ्यांच्या कडांनी वचून विरगळत रावताली. तुमच्या दोळ्यासमोर सबंद चित्र येता ते मल्लांचो माटो तातूंत ते रामाची मूर्ती त्या पाळण्यान घाल्या आनी त्या पाळण्यान त्या रामाच्या मुर्तेक तांबड्या चाफ्याच्या फुलांची माळ घाल्या आनी तातूंतसून जो तातूंतसून ती कुकुमा रंगाची तामसाण तांच्या पाकळ्याच्या कडांनी वचून विरगळत रावली. कशी विरगळत रावली तर सारंगाच्या स्वरावरी. मागीर ही चाफी गावपाक लागली. तांच्या स्वासांतल्यान एक एक निर्मळ रंग आसलो सारंगाचो. चाफे सुद्दां जो स्वास घेतालो ताका सारंगाचो रंग आयलो अशें तांच्यांनी म्हणलां. आनी कीर्तन सोंपतकीच वता रखरखात बांदावयल्यान घरा वतना सारंगाचे स्वर मनान कानान घुमत रावताले. ती गोडी कसली ती तेन्ना कळनासली पूण आयज कळटा ती गोडी सारंगाच्या स्वराची आसली. हय, स्वारंगाचो ऋषभ केळ्याकुर्च्या गोड करतालो आनी मनान वता ल्हारांचेर बसून पयस मळबार म्हणून शेणयतालो. म्हणजे हे वाचतना तुमी खरें म्हणजे दुसऱ्याच जगान वतात अशें म्हाका दिसता. म्हणजे जशें एखादें सुंदर खंयच्याय गायकाचें आमी वायफल आयकतना वी आर इन ट्रान्स म्हूण तशें हांगा तोच भास आनी तो भाव आमकां हांगा दिसता. आनी हांगा तुमी हरदासाचे एक उल्लेख केला. हरदास तो ते कीर्तन गातालो किंवा ते बाळा जोजो रे तसोच उल्लेख म्हाका हातून नाद ह्या पुस्तकान म्हणजे गोपाळकृष्ण बोबेनो एकीकडे केला की एक गंगाधरपंत काशीकर म्हणून एक बुवा येताले गोंयांत तेन्ना म्हाका दिसता तांचे ते वेरेचे म्हणजे ते बेती वेरेचे निंदला वेरेचे. तर तो गंगाधरपंत काशीकराचें कीर्तन करतना तो आपलो राग खंयचो आपूण आतां खंयच्या रागान गाता हें सगळें सांगतालो आनी ताजो खुबसो परिणाम म्हणजे बरो सत्परिणाम गोपाळकृष्ण बोबे हांचेर जालो. ताजो तांच्यांनी उल्लेख केला. म्हाका दिसता हे म्हणजे मुकेश बाब किंवा कोणी तरी संगीतकाच्या अभ्यासकांनी हरदासाच्या कीर्तनाच्या गोंयच्या संगीताचेर कितलो परिणाम बरे तरेन जाला ताचेर खंय तरी अभ्यास करून पुस्तक प्रकाशीत करपा सारकी आसा. कारण तो विशय केन्ना कोणें घेवंक ना पूण खूब बऱ्या तरेन तो मांडूं येता. लेखकाक संयमांतले प्रत्येक गजालींनी स्वर दिसताले. तांकां पावसाच्या दडकांनी स्वर आयकूंक येता, वाऱ्यार ढोलपी शांत शेतांनी स्वर आयकूंक येतात आनी कुळागरान व्हांवपी उदकाच्या पाटान व्हांवपी उदकानूय तांकां लय दिसता. जाल्यार धेणलो धेणलो म्हणपी भुरग्यांच्या उतरांनी तांकां भिंपलास आयकूंक येता आनी पावरी सिद्धा ह्या गोसाव्याच्या उलांनी तांकां तोच राग आयकूंक येता. इतलेंच न्ही तर तांकां आपल्या स्वासाचो एक वेगळो स्वर आयकूंक येता. आतां उल्हास बाब हे आदवोगाद वकील, उदय बाबूय वकीलाचें प्रोफेशन हें अशें आसता की ते 24/7 प्रोफेशन. म्हणजे
आमचे सारके म्हज्या सारक्याचो किंवा नोकरी कोण आसा तांचो वेवसाय कसो घरा सातान गेलो की मागीर तांकां ते चिंतचें पडना. दोगांचे तशेंच आसता, ताका आयज जी केस आसा ताजे फाल्यांचें कितें आसा मॅटर ताजें ड्राफ्टींग करचें पडटा. तांचे म्हणजे आमी जेन्ना धंदो किंवा आमचें ऑफिस बंद करपाचें आसता 5:30 तेन्ना एडवोकेटाच्या ऑफिसां चालू जातात. तेन्ना क्लायंट तांकां मेळपाक सुरवात जातात, येतात. हे फाल्यांचें ड्राफ्टींग, फाल्यांची तयारी, आयतार आसलो जाल्यार सोमारची तयारी अशें करचें पडटा. पूण इतलें आसून उल्हास बाबाक किंवा उदय बाबाक आपल्या ह्या साहित्य संगीत हाका वेळ दिवपाक मेळप कसो, हाजो म्हाका सदांच आश्चर्य दिसता. कारण उल्हास बाबाक तर प्रत्येक घटनेन किंवा प्रत्येक सैमातल्या प्रत्येक गजालींनी संगीत दिसता. म्हाका एक मंगेश पाडगांवकराची गजाल येता. मंगेश पाडगांवकारान एकीकडे सांगला की आपूण एकदां इंदोराक गेलो. इंदोराक तांचो एक कविता वाचनाचो कार्यक्रम आसलो आणि तो मित्र आसलो ताणें देवाश्चान कुमार गंधर्वाकूय आपयलो, कारण ते दोगांचो कॉमन फ्रेंड आसलो. आणि आमी त्या आपल्या मित्रागेर गजाली करीत बसलेले. आपूण आनी तो मित्र उलयतालो आनी समोर कुमार गंधर्व आसलो. तर कुमार गंधर्वान मदींच म्हणलें, वा क्या बात है. तर आमी म्हणटा ताका पळयत रावले, कारण आमी जर उलयताले तर साद्यो गजाली करताले. आमी काय संगिताची गजाली करनासले, कसली तात्वीक गजाली करनासले. जाल्यार आपण विचारले कुमाराक, कुमार काय झालं, म्हणजे क्या बात है. कुमारान म्हणलें खंय की मला एक जागा सापडली, आतमध्ये जागा सापडली. म्हणजे तांच्या मनान 24 वरां संगीत आसतालें. म्हाका तो उल्हास बाबाचे हे पुस्तकां वाचतकीर अशें दिसता की तांच्या मनान 24 वरां संगीत आसता. ते तांकां प्रत्येक गजालीन दिसता. कदाचित आतां सुद्दां तांच्या मनान दुसरोच खंयचो तरी राग चल्ला आसूं शकता. तातूंतसून म्हाका दिसलें की कोर्ट रूम सुद्दां तांचो कसो आसतलो, की कोर्ट रुमान सुद्दां कदाचित 2 वकील आर्ग्युमेंट्स करता जाल्यार सुद्दां तांच्यांनी जर म्हणलें क्या बात है जाल्यार सुद्दां तो कोर्ट रूम सुद्दां नादमय जातलो अशें म्हाका दिसता. ह्या पुस्तकाचें आनी एक खाशेलेपण म्हणल्यार जर तांकां हांवें विचारलें की तांच्यांनी एक प्रसंग हांगा नमूद केला की उदय बाब किशोरी आमोणकराची मुलाखत घेताले. तर ती मुलाखत घेतना एका रसिकान प्रश्न केलो की तुमी मुर्ता कडल्यान अमुर्ता कडेन वतात, तातूंतसून एक निर्मिणी करतात आणि मागीर परत तुमी त्या अमुर्ता कडल्यान मुर्ता कडेन वतात, हाजें कारण कितें. हो प्रश्न जेन्ना कोणें विचारलो, म्हणजे ज्या एका रसिकान विचारलो, हांवें तांकां येतकीर विचारलें हो कोण रसीक प्रश्न विचारपी, कारण तो रसीक सुद्दां असो प्रश्न विचारपी त्या ताकीचो आसूंक जाय. ते पयलीं अनमनले, तांच्यांनी सांगूंक ना कोण तो. मागीर थोड्या वेळान ते सांगूंक लागले तो रसीक हांवूच. हांवें तो प्रश्न विचारिल्लो पूण हांवें म्हजें नांव घालूंक ना, कारण म्हाका तो प्रश्न म्हत्वाचो आसलो. कोणें विचारलो हो म्हत्वाचें नासलें. हे त्या पुस्तकाचें म्हाका दिसता खाशेलेपण अशें की खुबदां आमी जे समिक्षा वाचता किंवा खंयचे इवन आत्मचरित्र वाचता तातूंत हांव खूब येता, मीपणां खूब येता. हातूंत तशें खंयच ना. हे तांच्यांनी एक त्रयस्थ भावनेन बरयलां, लोकां खातीर बरयलां किंवा रसिकां खातीर बरयलां की आपलें हें ज्ञान आसा तें तुमचे पर्यंत पावयता, इतलेंच ताजे फाटलो भाव. म्हणजे इदन मम हे तांच्यांनी एकीकडे बरयलां. इदन मम ह्या भावनेन तांच्यांनी हें सगळें मांडलां आणि तेच म्हाका दिसता ह्या पुस्तकाचे जी 2-3 खाशेलेपणां आसात तातूंत हे एक म्हत्वाचें खाशेलेपण. संगीत मुकेश बाबान एकीकडे बरयलां की संगीत आनी अध्यात्म नासलें जाल्यार म्हजें जीवन, म्हजें आयुश्यान रितेपण येतलें. म्हाका दिसता प्रत्येक म्हणजे गाणें जें आयकता ते प्रत्येकाच्या आयुश्यान सूर नासले, संगीत नासलें जाल्यार एक रितेपण येतलें म्हणूं येता. उल्हास बाबान हें पुस्तक बरोवन खरेंच कोंकणी साहित्याचेर एक व्हड उपकार केले. जशें हांवें म्हणलें की नाद हें पुस्तक मराठीन आयलां गोपालकृष्ण भोपेचें, तशेंच खांब घुमटाच्या सावलीतील संगीत म्हणून मलबारराव सरदेसाय ते हांगचेच सावय वेऱ्याचेच तांचें एक पुस्तक आसा. तातूंत म्हूण वेगळो आसा, म्हणजे तांच्यांनी भारतीय संगीत घेतलां, गोंयचें संगीत घेतलां, गोंयचे वाद्यां घेतल्यात. पण मुळान गोंयचे संगिता बद्दल पुस्तकां एक 2-3 मराठीन आसात. आतां कोंकणीनूय येवपाक लागल्या, हें खूब बरें दिसता. हें पुस्तक वाचून हांव गिरेस्त जालो, तुमीय गिरेस्त जातले अशें म्हाका दिसता. परत एकदां इतलें बरें पुस्तक आमकां दिल्ल्या बद्दल उल्हासबाब हांकां परबीं भेटयता. म्हज्या आनी उल्हासबाब हांव आनी उल्हासबाब आयज प्रत्यक्ष पयलेच फावट मेळ्ळा. केन्नाय ते कितें बरें बरयलें की हांव तांकां मॅसेज धाडटा. हांवूय केन्नाय धव्याचेर काळें करता. ते केन्ना चुकून बरें जालें जाल्यार ते म्हाका सांगतात की तें बरें जालां म्हणून. सो तितलोच आमचो परिचय आसलो. आयज प्रत्यक्ष मेळ्ळें, म्हाका उलोवपाची संदी दिली. ती कितल्या तर बरे तरेन हांवें पार पडलें म्हाका खबर ना, पण तुमकां सगळ्यांक तुमी आयकून घेतले त्या बद्दल धन्यवाद म्हणटा. देव बरें करूं. देव बरें करूं तुमकां. इतले सुंदर विचार आमचे फुडें मांडपा खातीर आनी एक वेगळी नदर ह्या पुस्तकाक पळोवपाची आमकां दिवपा खातीर खरेंच खूब देव बरें करूं.
आता आमी सगळी उमळशिकेन ज्या खिणाची वाट पळयतात तो खिण आयिल्लो आसा तो म्हणजे पुस्तक लोकार्पणाचो वेळ. पुस्तकाचें लोकार्पण जाल्लें आसा. आता वेळ जाल्लो आसा पुस्तकाची प्रत कांय खाशेल्या मनशांक अर्पण करपाची, कांय खाशेल्या मनशांक भेटोवपाची. उल्हास बाबाचे इश्ट खूब आनी त्या इश्टांक पिरायेची कसलीच मर्यादा ना. जाणटे नेणटे सगळे तांचे इश्ट आनी सगळेच तांचे जिवा भावाचे. हांव तांची अर्पण पत्रिका तुमकां वाचून दाखयता, ताजे वयल्यान तुमकां कल्पना येतली. तांच्या अर्पण पत्रिकेन ते म्हणटात, म्हज्या जिणेंत संगीत रुजोवपी आनी रंगोवपी पंडीत श्रीपाद बुवा माडये गुरुजीक, तीर्थरूप बाप्पाक म्हळ्यारूच भगवंत बाब रघुनाथ पै रायकार, पुरुषोत्तम बाब म्हळ्यारूच मनोहर थळी, पुरुषोत्तम बाब सिंगबाळ, प्रमोद बाब प्रियोळकार आनी दिगंबर बाब सिंगबाळ, तशेंच श्री सागर पानवेलकार आनी श्री सुधीर साळकार हांकां मायेन अर्पण करता. ह्या सगळ्यांक उल्हास बाब आपलें पुस्तक अर्पण करता. हातूंतले श्री सागर बाब पानवेलकार आनी सुधीर बाब साळकार आमच्या मदीं आसा. हांव तांचे लागीं मागतां तांणी उपकार करून माचयेर घेवन पुस्तकाची एक प्रत उल्हास बाबा कडल्यान स्विकार करची. पुस्तकाचे सुंदर मुखपृष्ठ चित्र काडपी कलाकार दिगंबर बाब सिंगबाळ हे दुर्दैवान आमच्या मदीं नात, पण तांची भयण भोमानेस्त मुक्ताबाई ही आज आमच्या मदीं आसा. हांव तांचे लागीं मागतां तांणी उपकार करून माचयेर येवन पुस्तकाची एक प्रत स्विकार करची. हे सुंदर अशें पुस्तक आमचे मुखार तयार जावपा खातीर खूब कश्ट घेतिल्ले. टायप सेटिंग, पेज लेआउट हे सगळें केल्ले ऋषिकेश बाब आठवले हांकांय आमकां पुस्तकाची एक प्रत भेटोवपाची आशिल्ली आसा. तांचे कांय कामाक लागून ते आज हांगा पावले ना, पूण ती प्रत आमी तांचे मेरेन पावयतली. कार्यावळीन मुखार वतना आमचे दुसरे मानाचे सोयरे मुकेश बाब थळी. ताचे पयलीं माफ करा, ताचे पयलीं पुस्तक लोकार्पण जाल्लें आसा. आतां पुस्तक बरोवपी आनी आयच्या कार्यावळीचे यजमान उल्हास बाब हांची वळख तुमचे कडेन थोडक्यान करून दिता. उल्हास बाब एक अष्टताशी व्यक्तिमत्व. ते शिक्षक, वकील तशेंच न्यायाधीश आशिल्ले. अभिनयाच्या मळार कला अकादमीच्या कोंकणी नाटकाच्या सर्तींनी 7 वेगळ्या वेगळ्या नाट्यप्रयोगांनी तांणी वेगळ्यो वेगळ्यो भुमिका केल्ल्यो आसात आनी पयल्याच सर्तीन तांकां अभिनयाचें पयलें इनाम फावो जाल्लें आसा. तशेंच आंतर महाविद्यालयीन कितल्याशाच सर्तींनी तांणी बरीचशीं इनामां घेतल्यात. आकाशवाणीचेर नैमित्तीक वृत्तनिवेदक म्हणून तांणी सेवा दिल्ली आसा. कविता, गिता, लेख अशे कितलेशेच साहित्य प्रकार तांणी हाताळ्ळ्यात. आकाशवाणीचेर तांणी बरयल्लीं बरीचशीं गितां वितरायल्लीं आसात. बॉम ऑफ द ग्रेट हें बाल एकांकिकेचें पुस्तक तांचे उजवाडाक आयलां आनी हालींच ताचे 3री आवृत्ती उजवाडाक आयल्या अशें म्हाका कळ्ळां. म्हणजे हाजोच अर्थ तें खुबूच लोकप्रिय पुस्तक. तांच्या कविते बद्दल सांगतलें जाल्यार तांची कविता अळंग काळजाक हात घालता आनी वाचप्याक अंतर्मुख करता अशें हांव म्हणन. तांच्या गितां बद्दल एक खाशेली गजाल हांगा सांगन दिसता ती म्हळ्यार तांणी 6 रुतूंचेर 6 वेगळीं वेगळीं गितां रचिल्लीं आनी ही ठणठणपाळ ह्या संस्थेन एक संगीतमय कार्यावळींत सादर केल्ली. त्या कार्यावळीचें नांव ऋतुचित्रा अशें आशिल्लें आनी त्या सगळ्या गितांक संगीत दिल्लें रंजना कश्यप हांणी. ही एक खाशेली गजाल हांगा नमूद करन दिशिल्ली. हांव मागतां उल्हास बाबा लागीं तांणी ह्या खिणाक आपलें मनोगत व्यक्त करचें. माचे वयले भोवमानेस्त आनी सगळ्या रसिकांक नमस्कार. म्हजें भाशण हें संभाशण जावचें अशी म्हजी इच्छा.
2006 वर्सा ह्या वर्सा एकदां हांव दत्ता बाबाक मेळ्ळो आनी आमी संगिताचेर उलयले. तातूंतल्यो कांय ज्यो गजाली आशिल्ल्यो त्यो ताणें वचून संदेश प्रभुदेसायाक सांगल्यो. संदेश प्रभुदेसायाक चुना प्रांताचेर कोणें तरी बरयल्लें जाय आशिल्लें. म्हणटच संदेश प्रभुदेसाय म्हाका मेळ्ळो आनी ताज्या नंतर म्हजें बरोवप सुरू जालें. म्हणटकच म्हज्या संगिता वयल्या लेखाची सुरवात दत्ता नायका वयल्यान जाली. स्कुलांत आसतना श्रीपाद बुवा माडये हांचे कडेन म्हजें शिक्षण जालें संगिताचें कांय तें. गांधर्व विद्यालयाच्यो 1-2 परिक्षाय दिल्यो हांवें. मागीर एक दीस सकाळीं शिकयता आसतना गुरुजीन म्हाका झिंजोटी हो राग शिकोवपाक सुरवात केली. बरो राग तो तसो, पुणून चडशे कोण तसो म्हणिना. आनी बरो वेळ अर्दवर जातकच तांणी म्हणलें, अरे बुल्लास, तुज्या ह्याच्या सिलेबसमध्ये हा नाही त्या प्रथमा पूर्णच्या. हांवें म्हणलें, गुरुजी मी परीक्षेलाच बसत नाही, तुम्हाला काय पाहिजे ते शिकवा. ताज्यानंतर हांव परीक्षेक केन्नाच बसलो ना आनी गुरुजीन म्हाका आपल्याक जाय तें शिकयलें. उपरांत कला अकादमीचें महाविद्यालय सुरू जाल्लें तेन्नाच. थंयची प्रवेश परीक्षा हांव पास जालो ना आनी थंयचे शिक्षक सुटले. उपरांतच्या काळान कॉलेजीन जाय आनी नाका आशिल्ल्या गजालीचेर लक्ष केल्ल्यान संगिताचें शिक्षण, व्याकरणी शिक्षण तशेंच उरलें, पुणून आयकुपाचो म्हजो रियाज तसोच उरलो. त्या आस्वादनाक लागून संगिताची रूच घेवची आनी ती लोकांनी घेवची म्हणून ह्या लेखांचें बरप जालें. म्हणजे लोकां मेरेन क्लिश्ट सुद्दां गजाली सोंपेपणान पावच्यो अशें म्हजी इच्छा आशिल्ली आनी तें ह्या लेखांतल्यान व्यक्त जालें. एकदां कितें जालें, तेन्ना हांव प्रॅक्टीस करतालो. संगीत जवळ जवळ सुटिल्लें, म्हणजे शिकपाचें. कॉलेजीन आसतना सुद्दां मदीं मदीं आयतारा बी हांव वतालो माडये गुरुजी कडेन. जाल्यार म्हाका दिवचले गुरुजी मेळ्ळे. गुरुजी बरोबर आनी एक मनीस आशिल्लो. गुरुजीनी ताजी म्हाका म्हणाले, उल्हास इथं ये, ह्याला वळखतोस? हांवें ना, हा वामन पिळगांवकर म्हणालो. तुम्ही खुबशे जाण वळखतले. परीस मामांचे शिष्य, बरो तो बल्ली वामन बाब पिळगांवकर. ताणी फुडें म्हजी वळख करून दिली. वामन म्हणालो, हा उल्हास रायकर, संगीता बद्दल अतिशय चांगला कान असलेला माझा शिष्य. गुरुजींचे पळय जेन्ना हें भाशण जालें म्हणलें तेन्ना म्हाका कळ्ळें की म्हज्यान कितें तरी वेगळें आसा. म्हणजे हांव आयकुपाक शकतां संगीत बरें. तेन्नाच्यान हांवें संगिताचेर हो विचार करपाक सुरवात केली की म्हाका कळटा तें लोकां मेरेन कशें पावोवं येता. आमच्या सावयवेरेच्या घरांत 5 कुटुंबां. म्हणटकच वेगवेगळे स्वर आयकुपाची संवय म्हाका थंयच जाली. तातूंत आमचो घरचो श्री व्यंकटेश पै रायकार दर वर्सा नाटकां सादर करतालो वेऱ्या आनी शिरोड्या. आनी एकच प्याला, मागीर मानापमान अशी कितलीशींच नाटकां आशिल्लीं. ताका लागून तालमी आमगेर जवळ जवळ 6 म्हयने वर्सांतल्यो आसताल्यो आनी सगळ्या घरच्या लोकांक चडशीं सगळीं पदां पाठ आसतालीं. आनी मदीं ते म्हणूनय दाखयताले, हें अशें न्हय हें अशें म्हणून बलकावाचेर तेंय चलतालें. ताका लागून सगळ्या लोकांक कानार संगीत पयलीं पासून पडटालें. आनी घरान अशे व्हडले व्हडले कलाकार येताले. म्हणजे तबल्ली पुरुषोत्तम थळी, मागीर रघुवीर नमशीकार, तो नाटक डायरेक्ट करपाक येतालो. मागीर पंडीत आपलो तुळशीदास बोरकार सदांच आसतालो. आनी एक गजाल म्हणजे म्हजी पयली पेटी ती तुळशीदास बोरकारान म्हाका मुंबयच्यान स्पेशली हाडिल्ली, जयसिंगा म्हणटा ताज्या कडल्यान. आनी ती म्हजे कडेन अजून आसा.
ताज्या भायर आनी एक अशें म्हणजे हे लोक येताले तांचे कडल्यान कितें तरी शिकपाक मेळटालें. तांच्यो वयर तालमी जातकच ते म्हाका इंट्रस्ट आसा जाल्यार म्हाका घेवन बसताले. आनी एकदां म्हाका अशीच याद आसा की ब्रह्मकुमारी म्हणून नाटक आशिल्लें आनी ताज्यो चाली कोणाक येनाशिल्ल्यो. म्हणटकच नमशीकारान सांगलें की आमी बाबी बोरकाराक आपोवया म्हणून. बाबी बोरकार म्हणटा तो दिनानाथ मंगेशकराचो पेटयोलो. बरो सरहद्द गान्नी कसो लांब असो आशिल्लो, तशेंच तरेचे ताजे लुक्स आशिल्ले. बाबी बोरकार सुंदर पेटी वाजोवपी. ताजो कांय असो सहवास मेळ्ळो. ल्हेरो कसो धरप तें म्हाका बाबी बोरकारान शिकयलें बसून. तबलें वाजयतना ल्हेरो कसो धरप, खंय तुवें लक्ष दिवप, ह्यो सगळ्यो ताणें शिकयलें. अश्यो कांय गजाली प्रत्येक मनशा कडल्यान हांव शिकत रावलो. आतां हें सांगपाचें कारण म्हणजे तूं खंयच्याय कलेन सुद्दां फुडें वतलो जाल्यार तुका वातावरण घरान बरें आसूंक जाय, किंवां तूं ज्या वातावरणान वाडटा तें वातावरण तुका पोशक अशें आसूंक जाय. लेखनाचें सुद्दां तशेंच. तुज्या अवती भोवती कोणी तरी आसूंक जाय, तांचे कडेन मेळून मिसळून तुजें उलोवप जावंक जाय, तेन्ना तें वातावरण तयार जाता. आयकुपाचो तसो बरोवपाचो रियाजूय करचो पडटा. जशें बरोवपाचें करचें पडटा तशेंच आयकुपाचोय रियाज हो करचो पडटा आनी वाचनाचोय रियाज करचो पडटा. जाल्यारूच लेखाचो आंगलोट, लेख जो बरयता ताचो आंगलोट आसा तो सारको येता. ताजी वस्त्रां, ताजी अलंकार कोणाचे लेखाचे सारके जाता आनी तो देखणो जाता. बरोवपाचो रियाज म्हळ्यार वर्कआवट, म्हणजे करून दवरून करचें पडटा. हातूंतली मजा म्हळ्यार तुवें वर्कआवट केल्लो एक वाक्य एका वर्सान तुका तें बदलचेशें दिसता आनी पयलींच्या परस सुंदर वाक्य तूं त्या जाग्यार घालता. हो एक रियाजाचोच एक भाग. खुबशेदां तें वाक्य पयलीं परस सुद्दां सुंदर जाता. संगीत आयकुपी मनीस शास्त्रीय संगीतूच न्हय तर सुगम संगीत लेगीत खंयचीय कलाकृती देखीक एक पद आपल्याक कित्याक आवडलें तें सांगता जाल्यार ताजेर ताणें संगिताचेर बरोवं येता. खंयचें पद म्हाका कित्याक आवडलें, कारणां कितें, ताजी सौंदर्य स्थळां कितें, कित्याक लागून तें म्हाका आवडटा. तर हें आमचे कडेन कित्याक सांगूंक जावचें न्हय अशें प्रत्येकान येवजूंक जाय. म्हाका जाता जाल्यार तुमचे कडेन कित्याक सांगूंक जावचें न्हय. अशें जालें जाल्यार लेखक खुबशे लेखक अशे बरोवपाक पावतले असो बारीकसाणेन विचार केलो जाल्यार. आतां सौंदर्य स्थळ म्हणजे कितें तर प्रत्येक मनशाक सुद्दां कोणाचें नाक बरें आसता, कोणाचे दोळे बरे आसता, अशें तरेतरेची गजाल आसता. अलंकार म्हणल्यार संगितानूय तशेंच अलंकार आसता. बायलांनी कशी तूं पांचवी ती साडी बरी दिसताली हां, तशी संगितान अमकी मुरकी त्या गाण्याक बरी आशिल्ली हां, हे गाण्याचे अलंकार आसता. आनी संगीत स्थळ सौंदर्य स्थळ त्या पदाचें किंवा खंयच्याय रागाचें खंयचो एक न्यास आसता, अमक्या जाग्यार रावपाचें आसता, थंय ताजें सौंदर्य स्थळ आसा. आतां तें सोंपें उतरांनी करून म्हणून तुमकां जर अशी देख दाखयली जाल्यार एक पद घेयात, अभंग आसा भीमसेनाचो. आता कोठे धावे मन तुझे चरण पाहिले या. आता कोठे धावे मन तुझे चरण पाहिले या. आता कशें म्हणटा तो, आता कोठे धावे मन तुझे चरण पाहिले या. आता चरण हे ताजें सौंदर्य स्थळ. ताणें जर अशें म्हणलें, आता कोठे धावे मन तुझे चरण पाहिले. चरण म्हणटा ते सकयल आसता, पांय, आनी तुजी लिनता तातूंत दाखयता. ते स्वर तूं कशें घेता म्हणून ते तुझे चरण पाहिले, तें ताजें सौंदर्य स्थळ. तर म्हाका हें गाणें कित्याक आवडटा जाल्यार हें सौंदर्य स्थळ. तशें आतां हरशीं घेवया पायजणाचें. कवळी जाग आयली तणा. पायजणांनी एक हें आसा,
वाक्य झेमता झेमताना. आतां हें झेमता झेमतना जर वेगळेच तरेन घेत जाल्यार तें बरें दिसचें ना. कारण तूं झेमता कसो, थोड्या वेळा पयलीं दत्ता बाब झेमतालो हांगा लायटली. पुणून कवळी जाग आयली तणा झेमता झेमताना त्या दिसा. आतां हें वाक्य घेतकच त्या लायनींतले झेमता झेमताना तो ज्या तरेन म्हणटा तें ताजें सौंदर्य स्थळ. तशेंच आतां ताज्यो कांय अलंकार म्हणजे मुर्क्यो ह्यो ताजे कांय गजालीची सौंदर्य स्थळां जाता. देखीक सहज सख्या एकटाच येई सांज वेळी, हें ताजें सौंदर्य स्थळ. वाट तुजी पाहीन मी, वाट तुजी पाहीन मी आम्रतरू खाली. हे ताजी मुर्की ही ताजी अलंकार जालो. हांगा तुजें सौंदर्य स्थळ ताजें एक एकदां ते शब्दांनी आसता, एक एकदां अलंकारांनी आसता. म्हणजे खंयच्याय मनशाचें एक एक दीस ताजें नाक बरें आसता, दोळे बरे आसता जाल्यार एक एकदां ताजो शर्ट बरो दिसता. तशी ही मुर्की अलंकार किंवा गळ्यान घाल्लो खंयचोय हार, खंयच्या हाका खंयचो हार घालचो हें तो गायकाक किंवा हाका कळूंक जाय. किंवा तशेंच क्लासिकलान ही अशी कांय सौंदर्य स्थळां. तशेंच आनी एक सांगतलो जाल्यार ते निळ निळशे धुरे पेल्यान. आतां धुरे पेल्यान ते निळ निळशे धुरे पेल्यान बरें दिसचें ना. धुरी कशी वता, निळ निळशे धुरे पेल्यान. आतां फुडें पळयात आतां दिसभर लागला थंयसर ध्यान. थंयसर म्हणजे खूब तरेन जाता. हें हांगासर जालें, फुडें पलतडे आसता ते थंयसर जाता. दिसभर लागला थंयसर ध्यान बरें दिसना, सुंदर दिसना. कारण ते फुडें थंय दिसभर लागला थंयसर ध्यान. ते अशी ही प्रत्येक गाण्यान सौंदर्य स्थळां आसता ती आमकां मेळूंक जाय. आनी ती शक्यतो सांगपाचें अशे तरेचें म्हणजे आस्वादन कशें आसूंक जाय तें हांवें सांगपाचो प्रयत्न केला. एक म्हाका अशी सुंदर याद जाता. इंदू गिरसप्पे म्हणून एकटी कवियत्री आसा. तुमी कांय लोक वळखतले तिका. कोणाक खबर ना ती इतली सुंदर गाता. आतां ती 81 वर्सांची तरी आसतली. ती गाता हें म्हाका म्हज्या एका मैत्रिणीन सांगिल्लें, बरें म्हणटा म्हणून ती पळय. हांवें तिका कोण अजून पर्यंत नांव तिका मेळूंक ना. तर एक दीस कितें जालें, तिका हांवें म्हजें जागू में सारी रहना तिका लेख धाडलो. तिका तो खूब आवडलो. तिणें म्हाका मॅसेज धाडली, आपूण तुका उलोवं काय म्हणून. हांवें सांगलें उलय. तिणें रोखडोच फोन केलो. तिणें जें सांगलां न्हय तें कितलें सुंदर तरेन सांगलें म्हाका तें तुमकां सांगता. ती म्हाका म्हणाली, आरे उल्हास म्हणाली, आपणें तो लेख वाचलो तुजो आनी आपल्याक त्या प्रभा अत्रेची कॅसेट म्हणाली ती कानान म्हणाली येवं लागले. जागू में सारी रहना मारूबी हांगातली. तुमकांय चडशी खबर आसतली. जागू में सारी रहना बलमा रसिया मन लागे ना मोरा अशी ती चीज आसा. आनी सुंदर मारूबी आहा तो. आपल्याक म्हणाली ती याद जाली म्हणून आपणें म्हणाली पयलीं तिणें कॅसेटी आयकल्ल्यो न्ही पूण ती आपणें म्हणाली वचून कॅसेट सोदली सगळ्याक. आपल्याक म्हणाली ती कॅसेटूच मेळना जाली. मागीर आपली धूव घरा कडेन आयली. तिणें सांगलें आपल्याक तूं कित्याक कॅसेट सोदता, आतां कॅसेटी खंय उरल्या, आतां तूं यूट्यूबाचेर तुका सगळें मेळटा. मागीर म्हणाली आपणें यूट्यूबाचेर तें जागू में सारी रहना लायलें प्रभा अत्रेचें आनी म्हणाली आपूण लायत रावली म्हणाली. आनी कितलो वेळ आपणें लायली काय म्हणाली ती कॅसेट, कितले खेपो म्हणाली ती आयकलें यूट्यूबाचेर. कितें सांगतलें उल्हास काय म्हण तुका.
जागू में सारी रे नाम म्हणून ती काय सांगला तुवें आतां म्हाका इतलें बरें सांगलें न्ही, आतां म्हाका एक पद म्हणून दाखय. उपरांत तिणें अशेंच एक सिनेमांतलें, पूण तिजो आवाज इतलो सुंदर आसा. मुद्दम सांगपाक म्हणजे कितें, आमच्या गोंयांत सुद्दां इतली सुंदर गावपी आसात, पूण ती केन्ना फुडें पावच नात, खंय तरी आडखळून उरता, रियाज जायना. अशा लोकांनी कांय गजाली कम्युनिकेशन जावंक जाय आनी आमकां तांचे कडल्यान कांय गजाली मेळूंक जाय. लेखा बद्दल आनी एक सांगपाचें म्हणजे हातूंतले सगळे लेख पोन्ने ना, तातूंतले कांय लेख नवे आसा आनी पयलींचेय लेख हांवें थोडे रिवायज केल्या. कांय तेंपान तुजें बरप बदलता ताजोय म्हाका प्रत्यय आयलो जेन्ना नवे लेख बरयले तेन्ना. ल्हान भुरगें जेन्ना खेळटा, उदारें आसता, तेन्ना तें तुमचे कडेन खेळटा, तुमचे कडेन उलयता, तें उलयता बी तें तुमकां बरें दिसता, तशेंच तें खेळचें अशें दिसता. पूण तें जेन्ना उमथें पडटा तेन्ना उमथें पडटकच ताका तूं परतो करिना केन्नाच, उदारें करिना परतें, उमथेंच रावपाक दिता, कित्याक ताका फुडें वचपाचें आसता. ताज्या फुडें वचपाचो एक आनंद आसता. आनी लेखनांतल्या हातून तुजो जेन्ना बदल जाता तेन्ना तें ल्हान भुरगें फुडें वचपाचो जो आनंद आसा तोच तुका मेळटा, कारण तातूंत ती प्रवाही गजाल आसता तुजी फुडें वचपाची. संगिताचेर खूब लोकांनी बरयलां, संगिताच्या आस्वादनाचेरूय खूब बरप जालां. पूण हांव जेन्ना म्हजेंच बरप वाचतां तेन्ना म्हाका कितें दिसता तें तुमकां हांव एका कवितेंतल्यान सांगतां आनी हातूंत म्हजी उलोवप सोंपयता. उस्ताद म्हणटात गरमेन तबलें चडटा, थंडेन देंवता. उस्ताद म्हणटात गरमेन तबलें चडटा. तुमकांय खबर आसतलें, परते परते तें सारकें करता हांव मागीर. जुळयता आनी थंडेन देंवता. म्हजें अशें घडना, गरमेन तकली चडटा पूण थंडेन देंवना. कित्याक म्हणून कळना, पूण सादारण नेमांनी हांव केन्नाच बसना. तुमचें खूबच अशें संगीतमय उलोवप, तातूंत आमकां खूब गिन्यानूय मेळ्ळें, मनोरंजनूय जालें आनी खूब कितें तुमचे कडल्यान शिकपाक मेळ्ळें. म्हणून खरेंच खूब देव बरें करूं. आमचे मदीं आसात आमचे मुखेल सोयरे मुकेश बाब थळी. मुकेश बाब थळी हे कोंकणींतले एक चौफेर लेखन करपी साहित्यीक. ते प्रामुख्यान नाटक आनी निबंध बरयतात, पूण इतर साहित्य प्रकारूय तांच्या लेखणेंतल्यान बेस बरे देंविल्ले आसात. तांणी गोंय विद्यापिठांत असिस्टंट रिसर्चर म्हूण कारकीर्द सुरू केली. कोंकणी कोशकार म्हूण वावर सांबाळ्ळो. तांणी 1993 वर्सा आकाशवाणींत काम सुरू केलें. ते अणकारपी तशेंच वृत्तनिवेदक म्हूण 30 वर्सां वावर करून निवृत्त जाले. कोंकणी आकाशवाणीचेर वितरावपाच्या मळार एक गाजिल्लो आवाज म्हळ्यार मुकेश बाब थळी. आपल्या आगळ्या वेगळ्या वृत्तनिवेदनाच्या शैली खातीर सगळ्या लोकां मदीं लोकप्रिय. तांणी कोंकणी वांगडाच मराठी, इंग्लीश तशेंच हिंदी लेखन केलां. तांची हंसध्वनी, जीवनगंध, शिवरंजनी ही पुस्तकां उजवाडाक आयल्यात. रंगतरंग ह्या निबंध संग्रहाक तांकां साहित्य अकादमी पुरस्कार फावो जाला. त्या भायर तांच्या अफाट वाचनाक लागून तांचें सामान्य गिन्यान असामान्य आसा अशें हांव म्हणन. तशेंच संगीताचेर तांचो उपाट मोग आसा. एक खाशेली गजाल म्हाका हांगा सांगन दिसता, ती म्हळ्यार उल्हास बाब हे मुकेश बाबाचे शिक्षक. आनी जेन्ना मुकेश बाबान हंसध्वनी पुस्तक बरयलें, ताज्या प्रकाशन सुवाळ्या वेळार एक संगीतमय कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली आनी त्या संगीतमय कार्यावळीचें सूत्रसंचालन एका काळार तांचे शिक्षक आशिल्ले उल्हास बाब हांणी केल्लें. आनी हेच शिष्य आनी गुरूचें नातें, घट्ट नातें, ही नात्याची वीण आनीकूय कितली घट्ट जायत गेल्या ताजें प्रमाण आमकां आज मेळटा. आज इतल्या वर्सांनी शिक्षक उल्हास बाब हांच्या पुस्तक प्रकाशनाच्या वेळार तांचे विद्यार्थी मुकेश बाब हे मुखेल सोयरे आसात. ही कितली हृदयस्पर्शी गजाल म्हाका तुमचे कडेन शेअर करची. हांव मागतां मुकेश बाबा लागीं तांणी ह्या खिणांत आपले विचार मांडचे. नमस्कार.
आयकूं येता न्ही? मायक सुद्दां काडल्यार येतलें म्हणजे आयकूपाक. तुमी आतां उलोवपा आयकलीं जालें कितें आतां? हांणी दोगांनी इवन लेखक आनी अरूण कामत हांणी म्हजे कितलेशेच पॉयंट्स घेतले व्हेरी फ्रँकली. हांगा जाल्यार हाजेर आसा म्हाका तरीकूय कांय जे उरल्यात ते हांव कॅविटी भरता, डेंटिस्ट बी भरता पळय तशी तें तुमकां सांगता. पूण इन जनरल हांव उलयतां, पुस्तक तुमी मागीर वाचा. द व्हेरी फर्स्ट थिंग, हें रायकार कुटूंब आनी आमचें थळी कुटूंब हांचे भितर ही एक कॉमन गजाल आसा, कॉमन. आनी ताका लागून तें हांव जल्मा येवचे पयलीं सुद्दां बॉन्डिंग आसा तें वेगवेगळ्या तरेचें. तें म्हणजे म्युजीक, संगीत. आनी संगीत हें अशें आसा गजाल ताका खरी म्हणजे तुज्या इनबिल्ट इननेटली तुज्या आंगांत जर आसत जाल्यार एकदां तूं घास मारलो काय ना तूं मागीर सुटना कसोच. मागीर घास मारलो काय तूं संगिता कडेन की संगीत तुका घास मारता, तें सुटत ना. म्हणून उल्हास बाब आदोग शिकयलें ताणें म्हाका शिकयला जॉग्राफी SSC 1979 शिक्षा सदन प्रियो. मागीर जुईज आशिल्ले जुईजपण तेन्नाय बी म्हाका ते आपयताले. म्हाका ते ऑकवर्ड जाताली खंय वता कितें वता भायर थंय 100 प्रश्न तांचे म्हाका आतां आदले कपला वता म्हजी कशी आहा ताजे ऑलरेडी ताणें सांगून दवरलेलें आसता म्हण हांव वतालो आनी ते आमी वरभर उलयताले. कितलेशेच खेपे हें पुस्तक आतां 2 वर्सां तुमी उलयल्यार तें विथ संजना पब्लिकेशन. ताजे पयलीं सर तुमी जाणा म्हणजे कितले खेपे कांय फ्रेंड आतां आमचे ना ते सगळे आमी मेळून वेगवेगळ्या हॉटेलांनी वेगवेगळे आमी जिन्नस खाल्या. ताका लागून तुमकां थँक्यू. हे निमित्त तें म्हणजे चर्चा करताले आमी ते कशें. इज अ परफेक्शनिस्ट म्हणजे कशें इज अ परफेक्शनिस्ट. एक एकदां म्हज्या परस चड कितलें बरें जावं येता हाजेर तें आतां सांगलें हाणें आमच्या उर्विजान की आमचें नातें एज अ टिचर एंड स्टुडंट कळ्ळें न्ही. आमचे SSC तांणी जॉग्राफी शिकयल्ली आनी हांगा म्हजी टिचरूय आसा. आय थॉट शी वॉज इन US अरुणा टिचर. तिणें म्हाका चड शिकयलां म्हणजे म्हजी मस्ती चड सोंसल्या. म्हणजे आतां सुद्दां 2 उडे जाल्यार घेवपाची कळ्ळें न्ही इतली. आनी उल्हास सराकूय खबर आसा म्हजी मस्ती कसली आशिल्ली. मागीर बंद केली SSC जाता मागीर बंद नाल्यार जाणटेपणाक मागीर भुरगेपणां करता मस्ती करता कळ्ळें न्ही. म्हणजे उल्हास सरान जवळ जवळ 25 एकदां हांवें पळयली रेडिओचेर आसतना गितां बरयल्या. दे वर व्हेरी पावरफूल. प्रायमेरली पयली गजाल म्हणजे ताजे लिरिक्स शब्द पळय आसा शब्द ताजी गेयता आनी लयकारी लय ही तांच्या आंगांत आसा. हें म्हाका सगळें थळी बाबांनी सांगिल्लें आं. अशें न्ही की रस ऑफ द रायकार्ड स्टार बीट लॅसर फॉर रिदम लयकारी म्हणून ना. हाका हो लय बरो म्हूण खावपा सारको मातसो पावमात्रेक जर तूं हें जर हालत पावमात्रेक लयक हालत लय हाल्ली काय प्रलय कळ्ळें न्ही. प्रेमभंग प्रबळ्ळो कोणें म्हणलां की लयभंग दी म्हणून. पूण तें ही नोज इट व्हेरी वेल. दोनूय गजाली जाय सूर आनी ताल मात सुद्दां उपयोग ना. ताका लागून ताची गितां ती आसा रेडिओचेर. शंकर भांडारी हो तांचो मामा. ताका हांवें आयकलां ताजे हातूंतल्यान हांवें रिक्वेस्ट करून ताणें भाशणां केल्या आयकल्या गितां. एज अ न्यूज रिडर ताज्यो बातम्यो हांव आयकतालो त्यो सादारणश्यो ताजे चड बरें 2 गजाली आशिल्लें खाशेलेपणां. ती म्हणजे गूढ गूढ अपुर्बायेची कोंकणी म्हणजे अनुवाद अणकार आनी दुसरें लयदार बातम्यो. खंय थांबचें आनी खंय गॅप घेवचो थोड्याक कळत ना कळ्ळें न्ही. पॉज विराम म्हणटा पळय आमी गाता आसतना सुद्दां म्हणल्यार सरान वर तबले वाजयतना खाली मात्रा म्हणटा तुका मदीं गॅप आसता मातसो ओग्गी रावता टाट करून मारता पळय तो तें ही न्यू इट व्हेरी वेल. आनी ताका एक बरें तांणी हें दिलें कोंकणी बातम्यांक. थंय एक गोडखिंडी म्हणून वेंकटेश गोडखिंडी म्हणून म्युजीक चीफ आशिल्लो रेडिओचेर. आनी थळ्यांक जसो उल्हास नायकार आवडटलो ते खूब जाणां आवडटा ताकाय आवडटलो हो गोडखिंडी. व्हेरी गूड कंपोजर. तेगेले मामाचे उल्हास सराचे गोड 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 गळ्यान गोमटे गोय गायता हें ताजें कंपोजिशन रोखडो लायतालो चाली बी रोखडेच जिनियस लायक अभिषेकी. तर तो हांकां सदां आपयतालो. बातमी हरशी वाचपाक नाच उल्हास नायकार रेडिओचेर. तागेली तयारी चलताली बरी गितां कशी बसोवया कितें आय डोंट नो समहाव बट तितलोसो ट्रस्ट आशिल्लो उल्हास सराची कित्याक बिकॉज ऑफ हिज अंडरस्टँडींग पॅशन हे संगिता खातीर भाशे खातीर प्रेम कळ्ळें न्ही. खंयच हें ना कॉम्प्रोमायज ना. आनी आमचे भशेन हय जाल्यार हय ना जाल्यार ना. बेसूड जाल्यार तूं बेसूड सांगलें मग पळय
म्हणजे तो ताका खूब हें करी हाजे वयल्यान म्हाका कळटा की ही सगळी एकदां ऋतुचित्रा म्हणून प्रोग्राम केला, लक्ष दिवन आयका ऋतुचित्रा म्हणून एक प्रोग्राम जालो हांगा आमचें अधिवेशन काय संमेलन कोंकणीचें आशिल्लें समवार 1988 काय 6 कितें. इतलो सुंदर कोंकणी गितांचो प्रोग्राम हांवें मुकेश थळियान भारतभर पयल्या कॉन्सर्ट वेगवेगळे पूण इवन गोंयांत कोंकणी अप्रतीम अद्वितीय ही गितां तांची आशिल्ली. ऋतू स पळय आसा, स ऋतू आनी ओपन एअर थिएटर रातचो जाल्लो. आमी म्हणलें कितें जाता जेवन जातकच कोंकणीचें पळय आतां गुटली करपाची न्ही, म्हणजे पळोवया बसया कितें आहा तें पळोवया अशें म्हणून हांव जाणा आशिल्लो तसलो विशय न्ही म्हणून हो. हांगा भयण आमचे भाई म्हणटालो ताका परशुत्तम सिंगाळ, तो वयर स्टेजी कॉर्डिनेटर कोण घेना स्टेजीर. आनी ताणें निवेदन म्हाका ताणी बरोवन दिल्लें पूण ताणें आपल्यानूय बी घालें बरें प्रतिभावान तो मातशें मिक्स केलें. निवेदनूच फायलीक घालून दवरून छापचीं अशीं निवेदनां ही आं म्हजें असो दोनी उल्हास सरान पळय केलां आनी प्रोग्राम हांवें भाशणां बी दवरलेलीं. पूण पयलीं प्रोग्राम कित्याक कोंकणी बरी बरी क्लासिकल बेज आशिल्ली गितां तुका भितर सरळ काळजान दिवं जाय. ते मॅथमॅटिक्स आसता भाशणां हें तें हाका दे जस्ट अटॅक युअर ब्रेन. हें हांगा ना संगीत हें जर निवळ आसत हांगा चिखल नासत कोयर सरळ भितर दें वता आनी आवड जाय. तर थंय हांव वयर गेलो. बाई म्हणलें तूं मातसो सकयल देव मुकेश म्हणपालो म्हाका. आनी प्लांत काडिल्लो प्लांत तेजी भयणी खबर केलो सभा असो सभान हांगा बसपाचो अमको प्रमोद हांगा कोण ते आमची शर्मिला आपयत तांकां तूं सकयल वचून पळय पावलो. आनी मागीर पळय जालें जादू फक्त एक गीत जालें. दुसरें मागीर खंयच्या वसंत ऋतू कळ्ळें न्ही. वसंत म्हणून एक राग आसा ताजेर बेज आशिल्ले ऋतू वसंत. मागीर वर्षा आयलो आय थिंक इट वॉज मेघ मल्हार ऑर मेघ समथींग पावसाचेर. हे इतलेंच न्ही प्रत्येक जो राग ऋतू बदलतलो गीत बदलता ताका बरें निवेदन आवाज बदलता तो आनी फोकस येताले सुंदर. त्या काळांत हांव सांगतलें आतां आमचे कडेन डिजिटल आनी वयले वयले AI आनी कितें चॅट आनी कितें वयले आयलां GPT तेन्ना पळय केलें पळय न्ही म्हाका आंगार कांटो येता. म्हणजे तो अशें आसूं जाय कितें कलाकृती परफेक्शन गाणें अशें क्लासिकल बेज इट वॉज. निवेदन कितें सुंदर ताजें तो सगळो सामको भार आयिल्ले भशेन ताजे तातूंक आशिल्लो भाई जालें तरीकूय बरें जालें बाई या म्हणल्यार तातूंकूच. तर अशें आसूं जाय. ती ऋतुचित्र पळयता म्हाका बेटी एक याद जाली अशी ऋतूचेर खूब करूं येता वेगवेगळे प्रोग्राम करपाक स्कोप आसा आमकां. सहजोबाई म्हणून एक संत आसा दिल्लीची ती आमकां फक्त जालां आमगेलें इतलें दिसता हांगा तें इतलें. सहजोबाई दिल्लीक एक व्हडली संत जावन गेल्ली एकूच पुस्तक आहा तिचें पूण तेजेर शेकड्यांनी PhD जाल्या. आय थिंक शी वॉज अ डिसायपल ऑफ चरणदास संत. आनी तिचे बरोबर दयाबाई म्हणून आनी एक संत आसा तिच्या उपेर पुस्तक वाचतालो परत परत वाचपा सारकें पुस्तक हें पुस्तक तशेंच स्वरमंडल तें वाचून दवरपाचें न्ही. सहजोबाईचें पुस्तक वाचतना प्रत्येक तिथीचेर एक कविता बरयल्या. तिथी प्रथमा द्वितीया आनी अशें सगळे सगळे उमास पुनो हाजेर करूं भायर जाता. दिल्लीक बी हांवें आयकलांय बी हिंदी मिंदी जाता पूण आमच्यांनी हें अशे प्रयोग करूं येता. पूण त्या तेंपार उल्हास बाबान हें केल्लें ऋतुचित्रकार म्हणजे मातश्यो ताळयो बी मारुया. हे ताळयो उल्हास बाबाचे ऋतू आनी ताका ते सगळे इतले आवडटा ऋतू हे सगळे. म्हणजे आत्तां आमच्या अरुणान सांगलें हांवें बरयलेलें हांगा तें सांगना तेंच परते भैरव राग हांवें कांय आवडलेले 2-3 काडिल्ले कित्याक हांव कांय पुस्तकाचेर उलोवपाचो ना. आपूण म्हणटा तो ते पांगरूण घेवन दिजिल्लो म्हणटा तो गोयडी आनी बायल्यांच्यान नांव बरयल्लो कोण तो कुश्टाका मोशणो कोण तरी तो शेतकार कोणी आसूं तो बैलांक घेवन खंय सावंड दिलें ताणें पग लावन म्हणजे हो न्हिदला उठोन जायना म्हणटा उठोन दिसना तरीकूय म्हणटा ते आवाज ताका आवडटा पळय अशें आसपा जाय. हें संगिताचें प्रेम फुडलें हेका हे उरुणान सांगून तें तुमकां पुस्तकां वाचा. मागीर तो शेतकार फुडें वतना ठा ठा उडयतालो तांचेर कोणा बैल वताना ते फुडें सदां फुडें धग धग सकाळ फुडें गाळी घालतालो गो आनी त्यो गाळी म्हणटा बरो स्वर आसतालो. ते म्हाका कितें आवडलें वाचो विशय व्हेरी फ्रँकली आय से भाशा पळय आसा भाशेक ताका लिंग्विस्टिक्स सांगता भाशेचें शास्त्र की गाळी आसा हें आसा तें सगळें. आतां हांव बाजारांत गेलो म्हाका सदां उठून तूं बाजारांत येतात बरें म्हणटा म्हज्या फ्रेंड आनी खंय वचपाचें तुमी हाडून दिता म्हाका नुस्तें गॅस सिलिंडर सगळें मस्त कशें करून तुमी हाडून दिता. हांव आयकता हे डायलॉग बरें दिसता कोण उलयतकच पयलीं आवय गेले आनी तिगेली सुश्य घाता पूण मोबायल पळयता पळय पावस पडटा ती धांवता कोण तरी व्हेंडर कितें सगळे वस्तू घेवन बशिल्ली फळां आनी मागीर जाता की कोंब फुटपा आसा गो काय खंय कळ्ळें न्ही.
म्हाका कितें आतां कोम फुटपाक लागो काय म्हणटा ती कसली भाशा पळय, ही भाशा म्हाका नाटकांत मेळटा. ताणी म्हणलें पळय तशें गाडी सुद्दां हांवें आयकल्या पिरोळा म्हणजे जल्म पिरोळा सिनाय पिरोळकार आदी ते म्हणजे भोंवतणी पळय कुळागरांची वयले तार सप्तकात आनी कितें तरातरांचे अर्थ म्हणजे तो विशय पुस्तक बरयता असो कळ्ळें न्ही. मुखेश बरो वर्गो म्हणटाले हांवें बरयत जालें आठ लागलो म्हणून. तर हांचे हें जे अभिजात शास्त्रीय संगीत क्लासिकल म्हणजे अभिजात क्लास ताजी ओड एकदां लागली काय ना ह्या उल्हास रायकाराक म्हाका आनी आमच्या घरांत पळय आहा ती मागीर तुका हाडसो कितें म्हज्या आवयक कितें विचारलें हांवें बरी मोडां आसतकच विचारतालो हांव तिका कितें नाल्यार धोडकताली कळ्ळें न्ही. हो एक बरे शब्द विचारता म्हणी विचारता. आगे तूं म्हणलें लग्न जावन चोडणं गेली थळ्या गे ही सिनाय पिरोळकार आनी थोडे तांचे प्रमोद सर पिरोळकार सोडल्या गावपी बी तशें व्हडले चडटा. तुका वीट आयलो न्हय काय म्हणून कितें चल्लां तें कित्याक आमगेर दिसूय भर चर्चा वादन चालूच आसता. चवथीक बी तुमी जर येशात दुयेंत पडटले एकदां चालू न्ही सारकें कोण वाजयता कोण बाबुलीलें तोंड वाजयता कळ्ळें न्ही. म्हणटकच तिणें म्हाका सांगलें आपल्याक सुरवातीक वीट आयलो रे म्हणपालें मुगेश बरें सांगलें मोडां आसतलें कित्याक हे म्हणपालें अभिशेकीचे गाण्यां वताले आनी खंय वताले कुमार गंधर्व मनसूर आनी मागीर हांगा येवन जेवण काडूं नाका खबरी करी वयल्यान खबरी करताले म्हणपाले तुजे भशेन चिकित्सा मागीर हे तरणा भायले आनी खंयचो हो हिरवेरो तो मागीर आपल्याक संवय जाली म्हणपाली. मागीर ती टिवीचेर ती भुरगीं पळयता मातशें हाल्ल्यार बरो असो रात्री कडेन बेसूर जालो मरे म्हणटाले म्हाका. सो असो इफेक्ट म्हणजे कितें चंदना कडेन हाचें हाडून तें कशें कितें कळ्ळें आपशीत चंदन वास येता ताका किंवा पारसपत्री म्हणून आहा ती हाडून तें केली काय ना पारस फातर लोखणाक तो रोखडो भांगर जाता कळ्ळें भशेन. तशें म्हणजे आवय तें संगिताचे पिशे आमचे थळ्यार हातूंत घेतलें घरांत कळ्ळें न्ही. आमी हांव सरा कडेन आतां असो मध्य भागाचेर आयलो आलाप जालो मध्य म्हणटा मध्य लाय ख्याल सगळे आयडिया दिता नाटकां आपल्याक जड करून जायना आयकतल्याचें म्हाका तशें जाता सकयल पुस्तक म्हणून सांगता खरें ना तुका हांव व्हेरी फ्रँक कित्या खातीर म्हणून अशें हिपोक्रेसी करची चिड्डूच्या आपल्याक द सप्रेशन ऑफ सिन्सियरिटी इज द हायस्ट फॉर्म ऑफ हिपोक्रेसी म्हणलां विचारवंता. जर आमचे मदले सदांच दिवप संगिताचेच आसता केन्ना ताणी फोन केलो जाल्यार 1 मिनट आसा उलोवंक काय म्हणटा सर म्हजो सर हांव मनांत म्हणटा हांव आसा बेकार म्हणून निरुद्योगी ना तशें न्ही बट ही आस मी पूण कित्याक ताजे कडेन उलोवप थोडें कटकटी करता ताका फोना ब्लॉकूच करप आनी कितें जीव खाता कितें जालें मागीर तो विचारता कित्याक हो शब्द कसो घेवं हो शब्द कसो घेवं. संगीत करमेता म्हणजे कितें खबर आहा मुकेश काय विचारताले कितें म्हाका हांव असो कसो आलो संगीत करमेवप म्हाका येवजलेंच कशें म्हाका कितें येवजलें ना म्हाका जलसी दिसली. केळ्याक कुडको आसता न्ही दोण्याक घालता म्हणपाक तो आतांचे दोणे न्ही आतांचे प्लास्टीक बी त्या लोखणाचे आयले तेन्ना म्हजे भुरगेपणां आमी बरें आसता सुको खोलो ताका हे विराचे कुडके तातूंत तो केळ्या कुडको जेन्ना तूं दवरिना फुडें बुडयलो फुडें थंय पावलो तो बरो शिरो म्हणजे डॅम्प सारको वेट सारको शिरो आनी पंचखाद थंय आसता ती सगळे बारीक कण आसता म्हणपाक त्या आकार पंचखादीक ते शिऱ्याचे ते केळ्या लागता मागीर तूं साल काडून खातना तो केळे वेगळेच म्हणून. तशें संगिताचे जेन्ना कांसुला कडेन वेवस्थीत तानपुरो चालू उरता जेवळ लायिल्ले पळय ताणें हांगा बरें लावन दवरलें तानपुरा गिव्ज यू एंकरींग बेज फॉर अ सिंगर आनी सगळें तबलें वता बरें तुका तबलें वता सगळो सिंक्रोनायज इफेक्ट आसता तबलें एकवटी आनी मागीर तो हार्मोनियम आसता केन्ना केन्ना सुबेज वाजयता तो पूण सोड सांगता हांवें पळयलें खूब टायम्स हार्मोनियम इज नॉट अ परफेक्ट इंस्ट्रुमेंट म्हणजे तेचेर बंदी बी घाल्ली आकाशवाणी सोड म्हणटकच त्या बरोबर बरो गायक जर आसत जाल्यार ताचें स्वरमंडल आसता त्या स्वरमंडलाचेर तो बरें ट्यून केल्लें आसता सपोज यू आर सिंगींग भिमपलास तो ताचेर मदींच अशें ओडटा हात असो ल्हार कशें सारकें सगळें नांग बरो वता शरिराचे सगळे अणू रेणू सगळे भितरले सामके अशें खंय तरी उफेता ना पूण खंय आसा आनी कितें आसा कांयच कळना अशें हो आमचो उल्हास बाबाचें हें आमचे भशेन प्रेम. आतां नम्रतेन विचारतात इज मच एल्डर टू मी एंड सो मेनी थिंग्स एज यू नो दॅट इज इज डिसेन्सी शालीनता ग्रेटनेस विचारता म्हाका कितें त्या आवाजान कितें करतलो ताका जर थळ्या कळटा तशें दिसता म्हणटा जाल्यार हांव सांगता हांव तुका देव जाणा कितें म्हणून पूण हांव प्रामाणीकपणान सांगता म्हाका हें येता जाल्यार अमकें आसूंक जाय किंवा शब्द ताका जाय आसता कोंकणीची क्रियापदां बी आतां उजो आयकलें पळय वतान दीस झंझळायलो म्हणून वा म्हणजे आवय फक्त ती ओली आशिल्ली वॉशिंग मशीन येवचे पयलीं हाचेर रिन्सिंग हे झंझळाव ताणें कसो वापरलो तो पळय म्हणजे म्हाका म्हणजे दुस्वासूच जालो 7वी क्लास. सो
घरकान्न नाचता शिवलक्ष्मी आनी मेळटा ती म्हाका फड हें तेन्ना जाल्यार एक दीस कितें जालें जाणा तूं एक राग थोडे म्हणल्यार सर म्हणल्यार ते थोडे राग आहा ते म्हाका म्हणल्यार अशें दिसता तोय तशें वापरता उपमा पयसल्यान जर पळयत व्यवस्थीत आहा वो कलरशी ते जिरे काय बडिशेप कळना न्ही जिरे काय बडिशेप कळना एकाच सारकें ते सासवां आसता पळय तांबडी सासवां काय नाशणें कळत ना अशें म्हणलें ते थोडे लोक घुस्पता रागेश्री आनी बागेश्री थोडे लोक आमगेले अशे आले रागेश्री आनी बागेश्री म्हणल्यार त्यो जुळ्यो बडी म्हणटाले माड्डोळच्यो कळ्ळें न्ही रागेश्री आनी बागेश्री हे राग सारके फेटलो वो बागेश्री म्हणटकच हांवें जालें कितें एक दीस सराक इतलें आवडलें म्हजी उपमा म्हाकाय बरें दिसलें म्हाकाय मातशें आवडलें म्हण ताका ही हॅज इनकॉर्पोरेटेड दॅट इन हीज बूक पुस्तकांत घेतलां तर भुरगो समज एक उपमा घेया भुरगो जर जात्रेक आयला आनी तो दोनी मावश्यो दाखयल्या आयल्या एक रागेश्री काणकोणची आनी एक बागेश्री पेडणेची आनी ते दोगांकूय घेवन इलो असो म्हाका हें जाय गो म्हाका तें हें जाय गो दोरेमो आशिल्लें हें जाय गो दोरेमो जाय गो म्हाका दोरेमो ते दिना ताका वचपा शेणत म्हणून एकदम तो फाट्ट करून दोगांय बदल्यान जर वयर सरत न्ही रागेश्री आनी बागेश्री देन इट इज गोरख कल्याण म्हणून ताका खूब आवडलें तें म्हणजे गोरख कल्याण पळय आसा तो हय न्ही रागेश्री हय न्ही सो बागेश्री असो आसा कळ्ळें तुका मोगरा फुलला मोगरा फुलला असो असो वता तो भुरगो दोरेमो हाडपाक फुलत चल्लो म्हणजे मोगरे फुलता म्हणजे परफेक्ट लायलो तो रविंद्रनाथ मंगेशकरान ताका गोरख कल्याण इट इज सो ह्यो महासागर हो संगीत म्हणल्यार कितले उलय कितें केलें ही एन्जॉय केन्ना उलयतकच तो केन्नाच ताका आवडटा कळ्ळें न्ही कितें उलयलें कितें आयकलें तें आमी तांकां सांगता तांकां तें हें करता आनी वर्सटायर आशिल्ल्या कारणान कितें जाता सगळ्यो कला एकामेकाक कनेक्टेड आसा तूं फक्त जर पार्टूच जर करता तुका जर म्युजिकाचें बरें ज्ञान आसत तुका बरो पार्ट करूं शकता तुका सेन्स येता सूर येता आवाजाचो सगळेचो तुगेली लय ताचो सूर येता तुगेलो एक्टिंगाचो येता हांव म्हज्या नाटकांत सुद्दां टिकेटांक घालता हांगा गोरख कल्याण वाजय किंवा अमको बागेश्री वाजय अमके सेकंद म्हूण 7 सेक 8 सेकंद वाजयले कंटाळो तें सांगता तो वता आसतनाच ताजेर टेंशन दाखोवपाक हें वाजय कळ्ळें न्ही तांकां तें कळत ना हांव कितें सांगता तें कळ्ळें तुका म्हणटकीर ही गजाल सांगली कित्याक इज व्हेरी पावरफूल संगीत अभिजात भारतीय शास्त्रीय संगीत अध्यात्म संस्कृती ही भारताची खूब खूब व्हडली आतां ह्या उल्हास सराची आनी आवड म्हणजे कितें म्हाका दिसता ताणें कितें सांगलें रेडिओचेर आयलो रेडिओचेर म्हणटा च्या म्हणल्यार घेवया च्या बी घेवपाची ती आमची सरकाराची दिली वतले खबरी जाय आशिल्ली उलोवपाक खबरी म्हणटकच थंय आमी गेले आनी म्हाका आपल्या सकाळीं मरे आपल्या पावलो भूप आयकुचो जाल्लो किशोरी ताईचो पूण आपल्या पावलो भानगडीकूच पडलो ना कित्याक म्हाकाय खबर ना कितें जाता भूप किशोरी ताई विचारपाक जाय गरज ना न्ही हांव तो जर आयकत रे तो गम पावलो भितरलो गंधार वेळ आसा 4 दीस हे संवसारांत उरूना मग कळ्ळें न्ही बरें गेलें म्हणलें हे एक त्रास जावपाचो कितें म्हणजे कितें उलयता म्हणजे तुका तें म्हजो अनुभव हो संगिताची ताकद कळ्ळें न्ही इज व्हेरी मोर पावरफूल दॅन लिटरेचर कळ्ळें न्ही परत परत तें आयकन दिसता आयकल्ले खबर जर तूं ट्रान्सां वचो खंय संवसारांत ना ह्या सगळ्या देहभावान विसरून आनी घरा कडल्यान त्रास जाता मुड्डोश्यो हाड म्हणल्यार तुका कळत ना तूं पापलेटेन हाडटा कळ्ळें न्ही अशें जर जावंक लागलें म्हणजे कळ्ळें न्ही म्हणटा म्हाका हो अनुभव म्हजो हांव तुमकां सांगता असो डीप वता एक एकदां शेळजी बी किशोरी ताईचो किंवा सय जसराज हांव आयकत ना दीस विंपलास सगळे 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 सवाई गंधर्व पुण्याक जाता थंय हो मनीस संगीत रसीक दर वर्सा वचपी फक्त वचपी न्ही तो आनंद घेवपी ताजेर लेख बरोवपी टॉप संमेलन येता आसतना म्हाकाय बी कितें कितें हाडपी ते आनी हेका सांगता उर्विच्या म्हाका घेवन येवपी तो वयर रेडिओचेर आपल्या हो कित्याक आयलो जुईज काय म्हणून हांगा थंय वयर म्हणटकच म्हाका म्हणजे म्युजिकाची बूक ऑर समथींग वॉट एवर इट इज यादीन कितें म्हजो राग हंसध्वनी हें ताका खबर आसा हाज्या लास्ट द्रुत सोंपयता हांव विदीन 2 मिनिट्स द्रुत पार्ट ऑफ माय स्पीच 3rd पार्ट कोंकणीक एक बरो घसघशीत असो अलंकार आज उल्हास बाबान दिला जाची म्हाका तान जाची म्हाका भूक जाची म्हाका व्याकुळता आशिल्ली व्याकुळता एक क्लास कितें तरी जाय क्लास म्हाका तरी हांव व्हेरी फ्रँकली हांव एक हांवें बरयलें म्हणटा कोणें सगळें बरें सांगलें म्हाका पूण चडांत तर बरें बरें आनी कितलें बरोवचें कारण ते राग वेगवेगळे ताजे सौंदर्य दृश्टी आपली एस्थेटीक ब्युटी आनी आर्टिस्ट्री ऑफ रेंडिशन रागाची तो एस्थेटीक ब्युटी सांगता संगीताची सगळे लय कितलेशेच एस्पेक्ट
आनी कलात्मकता सादरीकरण बरोवपाची ताजी क्रियापदां पळयता हांवें आतां झंजळावप बी असले शब्द बी म्हणजे तेय बी खंय दे आर यूज्ड एज सिम्बॉलिजम ऑर मेटाफर्स ते उपमा रुपकां प्रतिकां अशें ताणें वापरलें जबरदस्त बिकॉज इज अ पोएट बेजिकली इज अ पोएट काव्य लालित्य भाशा तांची अशी आसा जाका बेजीक मातशें संगीत कळटा पळय न्ही ताका तें खूब एन्जॉय जातलें हें चड एन्जॉय जातलें बाकीच्या कवी जातलें आतां जीव तांचो ल्हान आसा जीव पळय आसा तो धर्म म्हणून माड्डोळा धांवतालो जात्रेक भुरगो तसो जीव ल्हान म्हणजे कितें खोमशी न्ही लेंथ आय से लेंथ ऑफ द लेक रायटर पूण इट इज व्हेरी पॉवरफूल आतां जालें पळय तुमकां भैरवाचेर बरयलां पळय तें की त्यो गाडी इतल्यो स्वर बरे वताल्यो म्हणजे म्हाका बरें दिसलें गोतल्यो आसतल्यो काय म्हणल्यार आतां तो स्वर बसो ताका आनी कितें विचारपाक बैल हाचे फाटें ठा ठा मारुबियाग म्हजो हांवें खूब राती तातूंत आयकलां तें मारुबियाग ऑन एलपी जागुमे सारी रयना सगळे कलावती सगळे लयेचेरूय सुंदर बरयलां ताणें अप्रतीम बरयलां आमगे लय तेच तुमकां सांगली आवर फॅमिली एक ताची तोखणाय करता उल्हास बाबाची म्हणटकच खूब जाणांनी म्हजे उपकार सदांच केल्या म्हाका हांगा दत्तबाब नायक आसा आमचो फ्रेंड म्हाका खूब खूब पुस्तकां बी धाडटा म्हणटा कितें आतां फुकट बी मेळटा मातशें बरी दिसता खूब म्हारग आसता पुस्तकां आनी गिव्स इज विथ लव गिफ्ट ताका खबर आहा मुकेशाक हें आकाशवाणी जो म्युजीक आनी कितें आवडटालें राग एंड जोश म्हणटालें म्हाका हें पुस्तक दिलें ऑफ शीला धर शी इज अ किराणा घराणा गायिका शी वॉज अ लेक्चरर इन इंग्लीश लिटरेचर इन अमेरिका आनी मागीर हांगाय बी दिल्ली म्हाका कितें दिसलें तें पुस्तकां म्हणटकच शिलाधर पुस्तकां म्हणटकच इंग्लिशी लेक्चरर म्हणटकच पोमाडे काडून उलयता जड उलयता बरयता बोजड कशें ओगी वाचपाक सुरवात केली हांव आमकां भितर गुंतून गेलो अप्रतीम ताजेर कांय सांगना चड न्ही वेळ वतलो नाल्यार म्हणटकच तुमकां सांगतालो तो गंधार आनी पळय घालें गंधार आपल्या म्हणटा तो आवडलो किशोरीचो भू हातूं पळय हांगा गंधार तांचो पूत ताणें नांवूच गंधार दवरलां 25 वर्सां पयलीं म्हणटा किशोरी अमणकारान सहेला रे हातूंत हें घाला आनी हांगा हो एडवोकेट गंधार रायकार प्रॅक्टिसींग इन मुंबय कळ्ळें न्ही ती गायां दोगांक कळ्ळें न्ही बरें आहा सामकें सर म्हणटकच तर राग एंड जोश हें पुस्तक ताणें दिलें खूब सुंदर आशिल्लें कोणाय जाय जाल्यार मागीर वाचा केन्नाय शिला धर म्हणटा ती बरोवपी तातूंत खूब खूब गजाली आयल्या कशें प्रेम आपूण शिकयताली अमेरिका सुद्दां तांकां सुद्दां दे कूड आयडेंटिफाय हो मध्यम म्हणून मध्यम म्हणजे कळ्ळें न्ही म्हणटकच म्हाकाय बी कितें जालें मुख्य शिव नांव दवरलें तुमकां सांगलें गावपी कोरया म्हूण म्हाका सकाराम बोरकार म्हणपाक दाजोन म्हजो बड्डे एकाच दिसा 5 जुनाक सुटले आमी म्हणपालो कोंकणीचे लोक कळ्ळें न्ही खूब जालें म्हणपालें आयकून संमेलनां बी ती एक दीस लास्ट 1 मिनीट उल्हास सरान म्हाका सांगलें ताका लग्गी म्हूण आसता एक तबल्याक प्रकार खूब गोडवो आसता ताका गोड आसता तबल्याचो प्रकार सो पेशकार रेला बी अशें खूब आसता तबल्याक ते लग्गी म्हणून आसता आनी ताजेर तो म्हाका सांगतालो की खूब म्हायती म्हणजे ताका कशें बरयलां तें तातूंत आयलां तें भितर म्हणून तें खूब खबर आसा महासागर हो केन्ना वाचता आनी केन्ना आयकता म्हणून हांव दोखू बाबा म्हणटकच हे सगळे एक दीस तो आमगे म्हाका याद ना एक दीस म्हाका बाव तुज्या आवयन माईन आपल्याक एक लाडू दिल्लो रव्याचो काय पिठ्याचो म्हाका याद ना आय डोंट नो कसलो तो पिठ्याचो खंय आतां पळय पिठ्या लाडू हांवें खावन डबो वयलो म्हाका कांयच उजूना म्हणजे एक आनी एक खावंक दवरलो कित्याक काय म्हणटले शी इज नो मोर पूण आतां घरचो जिवो आमचो ते पिठ्या लाडू पळय ताची एजन्सी पण पळय आसा होमोजिनिटी तें तो वचत तें आत्तां कोण तरी म्हणलें म्युजिका तें वचत तें हाका आयकुपा येता म्हणून कितें थाल सूर लय ठेको कळ्ळें न्ही लोकांक भायर पळयले जाल्यार पयशे आयकुपा येता कळ्ळें नासतना सुद्दां पॉसिबिलिटी कळ्ळें न्ही खंयचोय टी चॅनल लाया पयशे येता आयकुपा पूण वो तें आयकता म्हणटा तो ताजें बरयलें ताणें खंय तरी तें लाडू पळय आहा तो असो बरो ओळून काडपाक एक व्हडली कला आसता त्या भायर तातूंत साखर कितली घालप ही बी सगळी ही कला ती मोठी कला लायक संगीत आनी ताजें लक्षूच थंय आसता म्युजिकाचेर म्हणजे मुकेश आतां चलता आसतना कसो वता दादरा वता 6 बीट्स काय केरवा 4 बीट कळ्ळें न्ही तितल्याचेर स्वरमंडल म्हणजे एक वाद्य आसता तें युजली व्हडले गायक पळय आसता मायस्त्रो तेच घेवन बसता आपल्यान तेन्ना ते ट्यून करून बसता आनी वाजयता उल्हास बाबान तें बरें स्वरमंडल आमकां एक दिलां तें कोंकणी खातीर ताज्या खातीर हांव ताका खूब खूब कितें म्हणटा तें अभिनंदन करतां ताच्या कवितांचें पुस्तकां तें बेगीन येवं म्हणटाचें कितें म्हणटा तें मागतां येवपाचें आहा तें आनी
आमचो जो भोवमान केलो ताणी कायम आनी जें प्रेम केलें फॉर ऑल एंटायर थळी फॅमिली तांचे वतीन तुमकां अभिवादन तुमचें आनी करता आनी वंदन करता आनी म्हजे भाशेच तुमी काडले 20 मिनटां म्हणटकच म्हणटकच तर तुमकां सगळ्यांक खूब खूब देव बरें करूं. हें पळय देव बरें करूं. ही मुर्की कळ्ळें मोदयाळी मुर्की अशें बरयलें नाका कळ्ळें. देव बरें करूं. देव बरें करूं सर तुमकां. तुमची उलोवपाची शैली खरेंच वेगळी, सगळ्यांच्या काळजाक पावपा सारकी. सगळ्यांक खूब खूब तुमचे उलोवप काळजाक भिडलां, हातून कांयच दुबाव ना. देव बरें करूं. कार्यावळींत मुखार वतना आमी सगळी उमळशिकेन वाट पळयतात ती म्हळ्यार मुखेल सोयऱ्याच्या भाशणाची. आमच्या मदीं आसात आमचे मुखेल सोयरे उदयबाब भेंब्रे. उदयबाब आमचे गोंयकाराचे पुजेचे आनी श्रद्धेचे स्थान. देशांत कोंकणीक आज जो मान आसा, जे स्थान आसा, ताचे चडशे श्रेय उदयबाबाक वता अशें म्हणल्यार मात्तूय अतिताय जावची ना अशें हांव म्हणन. उदयबाबाली थोडे भितर वळख करप म्हळ्यार कठीण काम, पूण हांव यत्न करतां. तांचें मूळ शिक्षण गोंयांत जालां. उपरांत तांणी मुंबय वचून उच्च शिक्षण घेतलें. वेवसायांत आदवोगाद आशिल्ले उदयबाब काळजांतल्यान कवी आनी साहित्यीक. तांणी मुंबयच्या आकाशवाणींत वावर केल्लो आसा. कोंकणीचे खर समर्थक उदयबाबान कोंकणी चळवळीची मशाल सदांच परजळीत दवरली आनी जैत मेळसर ते थांबले नात. राजकारणांत तांचो मोलाचो वावर आसा. आवय भाशेंत शिक्षण दिवपी शाळां खातीर ते पोट तिडकीन झटत आसतात. तांच्या राष्ट्रमतांतल्या लेखांचो संग्रह ब्रह्मास्त्र खूब प्रसिद्ध आसा. कर्णपर्व ह्या पुस्तकांत तांकां साहित्य अकादमी पुरस्कार फावो जाला. कुळागर पुरस्कार, गुंडू सिताराम आमोणकर यादस्तीक पुरस्कार, कोंकणी भाशा मंडळ पत्रकारिता पुरस्कार, भांगराळे गोंय अस्मिताय पुरस्कार अशे अनेक पुरस्कारांची सोबा उदयबाबान वाडयल्ली आसा. तांची हेर पुस्तकां म्हळ्यार अस्मितायेचो कसाय, प्रतिक्रियेचे किरायते, चान्ने हो गितांचो संग्रह, तशेंच व्हडलें घर आनी कातर रे भाजी ह्यो कादंबरी. व्हडलें घर कादंबरी इंग्लीश, मराठी, कन्नड, तेलुगू, मल्याळम आनी बंगाली अशा 6 भाशांनी अणकारीत जाल्या. तशेंच तिचो फ्रेंच भाशेंतूय अणकार जाला. सद्याक तांची एक वेगळ्या विशयावयली कादंबरी बरोवन तयार आसा. आमी ताची आतुरतायेन वाट पळयतात. हांव मागता उदयबाबा लागीं तांणी ह्या वेळार आपले विचार म्हणचे. आयचे साहित्यमुर्ती बोमानेस्त उल्हासबाब पै रायकार, बोमानेस्त मुकेश बाब तळी, बोमानेस्त वरुणबाब कामत, बोमानेस्त उर्जिताबाई भोबे आणि बोमानेस्त रसिक भयणीनो आणि भावानो, नमस्कार. स्वरमंडळ ह्या उल्हास पै रायकार हांणी बरयल्ल्या पुस्तकाचे आज प्रकाशन जालें हें हांव मोठे खोशयेन जाहीर करतां. हें अशें म्हणपाचें कारण अशें की जेन्ना आमी उबे रावन पुस्तकां घेवन दाखयतात ती फोटोग्राफरा खातीर आसतात, त्या विशीं कांय सांगनात आनी गृहीत धरतात की पुस्तक दाखयलें आनी ताजो फोटो आयलो म्हणटकच तें प्रकाशीत जालें म्हणून एक सांगचें पडटा की हें पुस्तक प्रकाशन जालें. आनी ह्या पुस्तका खातीर उल्हासबाब रायकार आनी संजना पब्लिकेशन्स ह्या दोगांकय हांव परबीं दितां, कित्याक अशे तरेचें पुस्तक कोंकणी साहित्यांत पयलेच खेपे येता. संगीताचेर पुस्तकां येवंक नात अशें न्हय. संगीताचेर पुस्तकां आयल्यात, संगीतकारांचेर चरित्रांय आयल्यात, पूण हें पुस्तक वेगळें. आतां हें पुस्तक वेगळें म्हणजे कशें? हांवें म्हाकाच कांय प्रश्न विचारले वाचतकच. हें पुस्तक संगीताचें हय आनी न्हय. हें पुस्तक हिंदुस्तानी संगीतांतल्या रागां विशींचें हय आनी न्हय. हें पुस्तक संगीत आनी निसर्ग, संगीत आनी सैम हांचें नातें सांगपी हय
आणि न्हय. हें पुस्तक संगीत आनी मनशाचें मन, संगीत आनी मनशाच्यो भावना, संगीत आनी मनशाच्या मनाची स्पंदनां हांचें नातें सांगपी हय आनी न्हय. तो अशें विचित्र कितें उलयता अशें तुमकां दिसूं येता. हय आनी न्हय ही दोनूय उतरां कॉन्ट्रडिक्टरी. एक तर हय किंवा न्हय, दोनूय बरोबर कशी. पूण हांव सांगूंक सोदता तें अशें की अर्द हय आनी अर्द न्हय. दुसऱ्या उतरांनी सांगचें जाल्यार हें पुस्तक केवळ संगिताचें न्हय. संगिताचो संबंध ह्या पुस्तकांत आसा, खूब आसा. किंवा संगिताचेर आदारला अशें पसून म्हणूं येता. पूण हे संगीतमय अशे ललीत निबंध जातूंत संगीत आयलां, संगीतकार आयला, गायक आयला, कवी आयला. आनी ह्या संगीताक लागून जो परिणाम आयकतल्याचेर जाता तो परिणामय आयला. एक रसीक ह्या नात्यान उल्हास बाबान जेन्ना खंयच्याय गायकाचें गायन आयकलां तें आयकतकच जो मनाचेर प्रभाव पडला तो प्रभावूय तातूंत आयला. पूण हें केवळ संगिता विशींचें पुस्तक न्हय. मागीर दुसरो प्रश्न आसा तो रागदारी विशींचें तें पुस्तक. संगितांत आनीकय खूब गजाली आसात न्ही. न्हय, रागदारी आसा, राग आसा. तशें पळयत जाल्यार प्रत्येक निबंधाचें जें टायटल आसा, पाताळो आसा, तें रागाचेंच नांव आसा. अशें आसलें तरी हें पुस्तक रागा विशींचें न्हय. राग आसात भितर, पूण त्या रागा संबंदान कितें कितें घडटा हेंय आसा. आनी तें म्हत्वाचें. कारण राग हो फकत राग उरना. तो राग सुगम संगीतांत देंवता, तो राग भावगितांत येता. आनी म्हाका अजाप दिसलें जेन्ना हांवें लॉर्नाचें नांव वाचलें तेन्ना तो राग कातारांत पसून पावता म्हणून. म्हणटकच हो संगितांतलो राग, हिंदुस्तानी संगितांतलो राग खंय खंय पावत आनी कशे कशे रुपान पावत हें आमकां कळना. म्हज्या सारकेल्याक तर जाका संगिताचो अभ्यास ना ताका कळना. पूण जांकां संगीत खबर आसा तांकां तो वळखूंक येता आनी तो कळटाय बी. उल्हास बाबाची एक मोठी एडवांटेज ती. आतां मनशाच्या मनाचेर संगीताचो जो परिणाम जाता आनी हो परिणाम खूब आसता. आमकां सट करून कळना. आमी एक गीत आयकतात वतात किंवा खंयच्याय राग आयकतात आनी वतात. पूण ताजो बरोय परिणाम आसता आनी वायटय परिणाम आसता. मुकेश बाबान काय कोणें उल्लेख केलो म्हाका याद जायना की खंय तरी गायन आयकून रडूंक आयलें म्हणून. आतां हें रडूंक येवप पळय आसा तें संगितांतल्यान कित्याक जावंक जाय. संगीत जर आमकां आनंद आनी समाधान दिता जाल्यार रडूंक कित्याक येवचें कोणाकय. पूण ताका एक कारण आसा. मनांतलो जो नर्व आसा भावनेचो, स्पंदनाचो, त्या नर्वाक जेन्ना तें संगीत वचून तेंकता तेन्ना एक तर तूं खोशेन हांसता किंवा खंय तरी दुखी जावन रडटा किंवा घडये आनंदानूय हांसता. आनंदाच्या वेळार आमच्या दोळ्यान दुकां येतात पूण ताका कोण रडटा अशें म्हणनात. आनंदाचे अश्रू म्हणटात, तांकां आनंदाश्रू म्हणटात. म्हणटकच हें संगीत मनशाच्या मनाचेर कशे कशे रितीन प्रभाव घालता त्योय कितल्योश्योच गजाली ह्या निबंधांनी आसात. आनी
हो अनुभव फकत उल्हास बाबाचोच असो न्हय, दुसऱ्या लोकांचो हो अनुभव आसा. तुम्ही एस.एल. भैरप्पा ह्या देशांतल्या मोठ्या साहित्यकाराचें नांव आयकलां आसतलें. कन्नड कादंबरीकार एस.एल. भैरप्पा. कला अकादमीन तांकां एका कार्यक्रमाक आपयल्ले कांय वर्सां आदीं, आनी थंय आपल्या भाशणांत तांणी एक गजाल सांगली की लोकांक म्हळ्यार अजाप दिसता आपूण अशे वेगळे वेगळे विशयांचेर कसो बरयता, इतल्यो कादंबरी बरयल्यात. तातूंतली एक मंद्र नांवाची कादंबरी आसा संगीताचेर. आनी इतलो फ्लो कसो चालू उरता सतत. ताणें सांगलें आपणें हाजेर एक मांडणी केल्या. घरांत एक म्युजीक रूम केला आनी बरयत आसतना खूब फाटी आपल्या तकलेंत एक ब्लॉक निर्माण जाता आनी तो ब्लॉक असो जाता की फुडें कशें वचचें तें कळना. कथानक जरी तकलेंत आसलें जाल्यार अमक्या एका कळेच्या प्रसंगाचेर अमकें पात्र कशें वागतलें हें कळना आनी एक ब्लॉक येता. अशे वेळार आपूण वता, लायट ऑफ करता आनी त्या म्युजीक रुमांत शास्त्रीय संगीत आयकत बसता. आनी आयकता 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 आपलो तो ब्लॉक विरगळटा. तो ब्लॉक वता आनी आपल्याक फुडली वाट मेळटा. आतां संगीताचें केदें मोठें कार्य. जें संगीत तो आयकता ताका काय हाजें कथानक खबर ना. जें संगीत तो आयकता त्या संगिताक काय तागेल्या कथानकांतलीं पात्रां खबर नात. अशें आसुनूय तें संगीत ताजे मनांत जो ब्लॉक निर्माण जाला तो काडून उडयता. केदो मोठो प्रभाव. म्हणजे होय प्रभाव उल्हास बाबाच्या ह्या ललीत निबंधांनी दिश्टी पडटा. निसर्ग तर खूबच आसा आनी हांव तर अशें म्हणन की कलेच्या मळार खंयचीय कला आसूं, चित्रकला आसूं, गायन कला आसूं, कसलीय कला आसूं, निसर्गान पळय जें कितें केलां ताजे मुखार मनीस पावलोच ना. निसर्गान जे रंग दिल्यात ताजे परस वेगळो रंग मनीस तयार करूंक पावला ना. निसर्गांत जें संगीत भरिल्लें आसा वेगळे वेगळे तरांचें. एका संगिताचो उल्लेख म्हाका उल्हास बाबानूच केल्लो, पावसाच्या घसघशांचो किंवा अरुण बाबान केल्लो जायत वर्णन केलो तें. ताका एक संगीत आसा पावसाक. वजऱ्याक संगीत ना उदकाच्या, दर्याक संगीत ना, दर्याच्या ल्हारांक संगीत ना. थंय सांजचो वचत जाल्यार तें संगीत आयकूंक येता. म्हणटकच निसर्गान हें सगळें जें पळय कितें निर्माण केल्लें आसा ताजोच वापर आमी मनीस करीत आसात. ताजे परस फुडें आमी पावूंक नात. विज्ञानाच्या मळार पावल्यात. पूण हांव उलयता तें कलेच्या संबंदान. म्हणून निसर्गान जें कितें आमकां दिलां तें वापरतात आमी आनी दुसरें कितें निर्माण करपाचो प्रयत्न करतात. पूण म्हाका दिसता की निसर्गाचे फुडें पावूंक ना. आनीक अनुभव असो येता की सकाळच्या वेळार तूं जर पोरसांत अशी पासय मारली आनीक वेगळी वेगळी डिजायनाची पानां, वेगळ्या वेगळ्या रंगाचीं पानां, वेगळ्या वेगळ्या आकाराचीं पानां हीं जर पळयत जाल्यार ही वरायटी जी निसर्गान दिल्या ताजे परस मनशान वेगळें कितें केलां. मनशान ताजे परस फुडें पावलूच घालूंक ना. पूण हांव अशें म्हणया की निसर्गान हें जें कितें निर्माण केलां तें मनशा खातीर केलां आनी मनीस ताजो वापर करता. आनी वापर वेगळे वेगळे तरांनी करता. आनी तेंच जर ताणें सारकें केलें जाल्यार म्हाका दिसता मनीसकुळयेचें कल्याण जावं येता. आतां वदोळाय म्हळें की लॉर्नाच्या कांताराचोय उल्लेख उल्हास बाबाल्या एका ललीत निबंधांत येता. आनी म्हाका इल्लें अजाप दिसलें
की आता शास्त्रीय संगीत सुगम संगीतांत येता, भावगितांनी येता, भक्तिगितांनी येता हें आमकां कळटा. पूण कांतारांनी तें पावता? हय पावता. कारण कांतार म्हणटा तें पुर्तुगालच्यान आयलें ना. कांतार आमचेंच मूळचें. आनी मूळच्या कांताराच्यो जर चाली पळयल्यो जाल्यार त्यो अस्सल कोंकणी चाली. दुर्दैवान मागीर जेन्ना खोलांत लोक वचना जाले तेन्ना मागीर त्यो फॉरेन चाली घेवन ताजेर कोंकणी कांतरां करूंक लागले. थंय इल्लीशी कोंकणी संगिताची वाट लागली. पूण मूळची कांतरां जर पळयलीं, आयकलीं, तांच्यो चाली पळयल्यो, तांतूंतलीं उतरां पळयलीं जाल्यार ही सगळें अस्सल कोंकणी संगीत आमकां तातूंत मेळटा. आनी खंयचेंय संगीत जालें जाल्यार ताजें मूळ जें आसा तें मूळ मागीर रागदारींत मेळटा हेंच उल्हास बाब सांगूंक सोदतात अशें म्हाका दिसलें. आनी त्या खातीर हांवें म्हळें की ह्या पुस्तकाचेर अमक्याच तरेचें पुस्तक असो छाप मारूंक जावचो ना, अशें लेबल ताका लावंक जावचें ना. संगिताचें पुस्तक म्हणटले तातूंत दुसऱ्योय गजाली आसा. केवळ रागांचें पुस्तक म्हणटले ना, तातूंत भितर कितलोसो निसर्ग आसा. निसर्गाचें पुस्तक म्हणटले ना, तातूंत भितर आनी कितल्योश्यो वेगळ्यो वेगळ्यो कलाय आयिल्ल्यो आसात. तातूंत ह्या सगळ्या गजालींचो मनशाच्या मनाचेर प्रभाव जाता तोही आयिल्लो आसा. म्हणजे हें इतलेंय सगळें जें एकठांय आयलां ती भरस न्हय, हें म्हत्वाचें. भरस करूं येता तें सोंपें काम. थोडी मिरसांग घेतली, थोडी हळद घेतली, थोडी आनी कितें घेतलें आनी सगळें एकठांय करून भरस केली म्हणून तो मसालो जायना. हांगा हे वेगळे वेगळे पोड हे वेगळे वेगळे पोड विणल्यात आनी हे विणून निर्माण जाल्लें साहित्य, ही भरस न्हय. म्हणजे अशें हांवें म्हळें की संगीत आसा, कला आसा, निसर्ग आसा, मनशाचें मन आसा, मनशाची भावना आसा, हें सगळें एकठांय करून घाल्लें भरस न्हय. हे पोड वेगळे वेगळे, जे पोड विणल्यात आनी ते विणून जी फाती निर्माण जाल्या ती आमकां ह्या पुस्तकांत पळोवंक मेळटा. आतां परत लॉर्ना कडेन येतना म्हजो एक अनुभव सांगता. तो अनुभव असो की रागा विशीं राग येवपाचो. म्हाका संगितांतलें बाळशें कांय कळना, पूण गीत रचतना हांव म्हजी म्हणून एक चाल लायतां. संगिताचो कसलोच अभ्यास ना. ती चाल अमक्याच रागांत आसा हेंय म्हाका कळना. थोड्या रागांची वळख आसा. त्या वळखीच्या आदारान केन्नाय हांव सांगूं शकतां की हें हातूंत ह्या रागांत हें बसता म्हणून. बाकी सगळ्याच चाली संबंदान सांगूंक पावचो ना. पूण संगीतकाराक पूर्ण स्वातंत्र्य, ताणें जाय जाल्यार ती चाल घेवची, नाजाल्यार आपली चाल लावची. आकाशवाणीचेर काम करता आसतना हो अनुभव आयलो. मुंबय, थंय आकाशवाणीचें एक म्युजीक युनीट आसा कोंकणी विभागांत. आनी मनोहर माशेलकार नांवाचो आमचो गोंयकार ताजो मुखेली. गितां मेळोवप, तांकां चाली लावप, तांचें रिकॉर्डींग करप हें चालूच आसतालें. पूण हें चालू आसतालें तें लिमिटेड प्रमाणाचेर. म्हणजे कशें, साहित्य अकादमीचे जे कलाकार, एम्प्लॉईज, तेच तांकांच वापरताले गीत बसोवपाक. आनी कांय खाशेलोसो प्रयत्न जायना आशिल्लो
आणि ह्या प्रमाणे संगीत चलून आयिल्लें जितेंद्र अभिषेकी पंडीत जितेंद्र अभिषेकी हांणी सुरू केल्लें तेन्नाच्या 1952तल्यान हें चलत आयिल्लें कित्याक चड पयशे खर्च करप साहित्य आकाशवाणीक परवड नाशिल्लें. मागीर एक अशी कल्पना आयली की हें सदांच चल्लां न्ही सदांचें चल्लां, म्हयन्याचें गीत म्हणून एक स्पेशल करचें, म्हयन्याचें गीत, आनी तें कोणाय कडल्यान मागून घेवप. गीत म्हयन्याचें गीत म्हणून जाय, तुजें बऱ्यांतलें बरें गीत दी. एक भायलो संगीत दिग्दर्शक घेवप जाका नांव आसा फिल्म इंडस्ट्रींत किंवा दुसरे खंयच्याय मळार. ताका जाय तो मोठो ऑर्केस्ट्रा दिवप, त्या खातीर खर्च जो कितें जाता तो करप आनी अशे रितीन तें म्हयन्याचें गीत म्हणून करून तें भितरावप. ही एक चाल आशिल्ली. मनोहर माशेलकार एक दीस म्हाका म्हणूं लागलो की म्हयन्याचें गीत करपाक तुजें एक गीत दी. हांवें दिलें आनी दितना ताका विशय आनी चाल जी हांवें लायिल्ली ती सांगली. चाल कित्याक लायता, चाल लावपाचे एक 2 फायदे आसात. एक, त्या गितांतलो जो भाव आसा तो भाव कळचो गायतल्याक वो संगीत दिग्दर्शकाक. आनी दुसरें, एकच चालीचेर गीत रचतकच मागीर ताका दुसरी खंयचीय चाल लायली जाल्यार उतरांची उडाताण जायना, मात्रा सारक्यो बसता. हे 2 फायदे आसात. म्हणटकीर हांवें ताका विशय सांगलो आनी चाल, हांवें ही चाल मेघमल्हारांत बसयल्या अशें म्हणून सांगलें. म्हाका मेघमल्हार व्हडलो कळना पूण सादारण आयकून अमको म्हणून जाणा. गिताचो विशय आशिल्लो बायल पयलेच खेपे भायंटेराक कुळारा गेल्ली. ती बाळंत जावन भुरगें जालां आनी आज ती त्या भुरग्याक घेवन घरा येता. अशे वेळार घोवाची किंवा बापायची जी भावना आसा ती भावना त्या गितांत आशिल्ली. पूण आज येतलीं घरा हो ताजो माथाळो, येतली कोण, बायल आनी भुरगें, कुळारच्यान ती घरा येता, ही घोवाची भावना त्या गितांत आसा. हें हांवें माशेलकाराक एक्सप्लेन केलें. ताणें तें गीत व्हरून दत्ता डावजेकर हो नांवादीक दिग्दर्शक ताका दिलें. ताणें ऑर्केस्ट्रा जमयलो आनी त्या प्रमाणे चाल लायली. आनी हरशीं रिहर्सल्स बाकीच्या गितांच्यो आकाशवाणीन जातात, स्टुडियोंत, त्यो आयकूंक मेळटा. पूण हांगा प्रॉब्लेम असो जालो की दत्ता डावजेकर हो बिजी मनीस, तो आकाशवाणीचेर येवन रिहर्सल घेवंक पावना. तो आपल्या घरा कडेनूच रिहर्सल घेतालो आनी थंय हांव वचपाची पद्दत नाशिल्ली. माशेलकार आसा न्ही, माशेलकार पळयता. रिहर्सल्स बी जावन गीत बसलें आनी गिताच्या रिकॉर्डिंगा दिसा तुमी पळयलो आसतलो आकाशवाणीचो स्टुडियो कसो आसता तो. मदीं हारसो, हेवटेन रिकॉर्डिंग करपाची सगळीं मशिनां आनी तेवटेन स्टुडियोंत कलाकार. हांव आकाशवाणीचो कर्मचारी आशिल्ल्यान ह्या रिकॉर्डिंगा म्हऱ्यान रावलो आनी तें गीत रिकॉर्ड जातना आयकलें आनीक हांव नर्वस. त्या गिताचें कांतार जालें, सामकें कांतार. मेघमल्हार म्हणटा तो खंय नाच जालो आनी अस्सल कांतार जालें. आतां जालें न्ही, ताजेर कोणाक कांय उपाय करूंक जायना, जालें तें जालें. पूण मजा सांगपाची म्हणजे अशी की आमचो सुनील सरदेसाय, मनोहरबाब सरदेसायालो पूत, तो एक दीस मेळ्ळो म्हाका आनी ह्या गिता विशीं उलोवंक लागलो. आरे म्हळें त्या गिता विशीं अशें अशें जालें आनी त्या रागाची म्हज्या वाट लागली. तो म्हणालो हें म्हण लागलो
तें गीत कांतार जाज संगीताचो परफेक्ट नमुनो. आतां दत्ता डावजेकारान कितें चिंतलें, कोंकणी गीत गोंयकारान बरयलां म्हणटकच तें गोंयचे पद्दतीन कांतार करपाचें. पूण सुनील सरदेसाय सांगता की तें जाज संगीताच्या शास्त्रांत परफेक्ट बसता म्हणून. आतां तेंय शास्त्र म्हाका कळना. पूण सांगपाचो हेतू असो की रागान सुरवात केले हे निमाण कडेन खंय पावत हें सांगूंक जायना. आनी म्हणून जेन्ना उल्हास बाबान थंय लॉर्नाचो उल्लेख केलो म्हाका इल्लें अजाप दिसलें ना. कारण ह्या कांतरा फाटल्यान पूर्ण राग आसा, ही गजाल खरी. तें कित्याक हांव सायबा पलतडी वतां ह्या आमच्या देखणे फाटल्यानय राग आसूं येता. आमकां एकादी कळना जायत तो खंयचो राग तो. पूण जीं लोकगितां म्हणून आमचे मेरेन चलत आयल्यात आनीक जांकां आमी देखणी म्हणटात किंवा मांडो मात न्हय देखणी, ह्यो देखणी हांचे फाटल्यानय राग आसूंक शकतात. फक्त तें वळखुपाची तांक जाय. आनी जांचे कडेन ती तांक आसा तांकां ती वळख रोखडी मेळटा. ह्या पुस्तकाची जी हें रूप आसा तें रूप खूब म्हत्वाचें. कारण संगीताचेर बरयल्लें पुस्तक उल्हासबाब संगीताची आवड आशिल्लो मनीसूच वाचतलो. रागांचेर बरयल्लें पुस्तक हें शास्त्रीय संगीताची आवड आशिल्लो मनीस वाचतलो किंवा अभ्यास करपी. पूण तुवें जें बरयलां तें सर्वसामान्य मनीस वाचतलो. तें सर्वसामान्य मनीस वाचतलो कित्याक तातूंत भितर हें सगळें आसा. आनी हांवें सांगलें तशें ही भरस ना सगळें काडलां आनी एक कडेन घालां अशें न्हय, तें बिंडलां. आनी तुवें संगीत, दुसऱ्यो कला, काव्य, मनशाचे मनाची स्पंदनां आनीक निसर्ग हे सगळे पोड अशे तरेन बिंडल्यात की ते वाचतना खूब समाधान मेळटा, आनंद मेळटा. इतलेंच दिसलें म्हाका. आनी जें कोणाकय दिसूं येता की तें रुचीक खालें म्हणटकच आनी किल्लें खावचेंशें दिसता. हांगा हे निबंध वाचतना म्हज्या बाबतींत तशें घडलें. आनीक इल्लो लांब करूंक जाय आशिल्लो, हो बेगीन सोंपयलो. खूब फावटी कितें जाता, एक बरो उलोवपी येता आनी ताका आयकुपाक आमी वतात आनी तो थोडे भितर भाशण सोंपयता. तेन्ना दिसता आरे हाणें बेगीन कित्याक सोंपयलें, बरो उलयतालो, बरें आयकूं येतालें, आयकूंक बरें दिसतालें, आनी इल्लें उलोवपाचें, तशें आनी इल्लें बरोवपाचें हें दिसता. आनी हें म्हजे नदरेन साहित्याचें यश. हो त्या साहित्याचो गूण. आनी हो साहित्याचो गूण केळोवपाची तांक तुज्यांत भरपूर आसा. आज कोंकणी साहित्याच्या क्षेत्रांत वेगळे वेगळे प्रयोग जायत आसात. कथा, कविता, कादंबरी, निबंध हे सगळे प्रकार केळयत आयल्यात. पूण नॉलेज बुक्स, म्हायती दिवपी पुस्तकां आमचे कडेन जी नाशिल्लीं ती बरोवपाची ट्रेंड आतां सुरू जाला. देखीक आमी नागरीक, आमच्या देशाचें एक संविधान आसा, एक कॉन्स्टिट्यूशन आसा. कितले नागरिकांक खबर आसा हें कॉन्स्टिट्यूशन कितें म्हणटा तें, कसले अधिकार आमकां दिता तें, आनी कसलीं कर्तव्यां आमची नागरिकांची सांगता तें. खबरूच ना जाल्यार ती कर्तव्यां कोण पाळटलो? खबरूच ना जाल्यार त्या अधिकारा खातीर कोण संघर्श करतलो? म्हणटकच दरेकल्या शिकिल्ल्या मनशाक तरी, शिकूंक नाशिल्ल्याक तें कळपाक अडचण जातली.
पूण शिकिल्ल्या मनशाक तरी ह्यो गजाली कळपाची गरज आसा आनी ती गरज भागोवपाचे दृश्टीन आज काम फुडें वचूंक लागलां. आनी ते नदरेन कोंकणी साहित्य समृद्ध जाता. एक बाजू सर्जनशील साहित्याची म्हणजे कथा, कविता, कादंबरी हांची, जाल्यार ही दुसरी जी बाजू आसा मनशाचें गिन्यान वाडोवपाची, ती बी सुरू जाल्या हो एक बरो योगायोग. पूण परत स्वरमंडला कडेन येतना हो जो प्रकार उल्हास बाबान सुरू केला तो म्हजे नदरेन पयलो. तुका पायोनियर म्हणूं येता ह्या विशयान. कित्याक हांवें सांगलां तशें संगीताचेर पुस्तकां आसात, निबंधाची पुस्तकां आसात, ललीत निबंधाची. तें थंय एक सांगूंक जाय म्हाका, ह्या पुस्तकाची वळख लेख संग्रह म्हणून दिला. म्हाजें मत मातशें वेगळें. हांव ते ललीत निबंध मानता. लेख म्हणटकच इल्लोसो वैचारीक अर्थान घेवप जाता. सामकें चूक न्हू तें, छापता म्हणटकच लेख म्हणूनय वता. पूण हातूंत लालित्य आसा, हातूंत ललीत साहित्य आसा आनी म्हणून ताका केवळ लेख आमी वर्तमानपत्रांत तुगेल्या कासिनोचेर बरयल्यार तो लेख म्हणटात, कारण तातूंत सर्जनशील साहित्य नासता. पूण हातूंत सर्जनशील साहित्य आसा आनी म्हणून ताका ललीत निबंध म्हणप योग्य जातलें अशें म्हाका दिसता. पूण तातूंतय बी ताका आनी एक कितेंय तरी विशेशण लावचें पडटलें. कारण हांवें सांगलां तशें ललीत निबंध आसात बरयिल्ले, छापिल्ले, उजवाड आयिल्ले जायते. पूण त्या ललीत निबंधा परसय एक पोड हांगा वेगळो आसा. म्हणटकच जाय जाल्यार हांकां संगीतमय ललीत निबंध म्हणूं येता, कारण संगीत तर भरिल्लें आसा भितर. पूण हो एक प्रकार ललीत निबंधांतलो वेगळो प्रकार उल्हास बाबान सुरू केला ही जाणीव आमी सगळ्यांनी धरपाची गरज आसा. आतां तें ल्हान कित्याक जालां तें हांव समजूं शकता. तूं जेन्ना वर्तमानपत्रा खातीर बरयता तेन्ना उतरांची एक मर्यादा आसता आनी ती पाळची पडटा. म्हणटकीर उतरांची मर्यादा आसतकच तुका जरी चड बरयन दिसलें तूं बरोवंक पावना, तूं आडखळटा, थंय थांबचें पडटा. उल्हास बाब, तूं हाजें फुडलें पुस्तक बरयता आसतना वर्तमानपत्रा खातीर बरयनाका, तूं आमचे खातीर बरय, तूं पुस्तक म्हणून बरय. म्हणटकच ही जी मर्यादा आसा ती मर्यादा तुका उरची ना. आनी तुजे कडेन खूब आसा, तुजे कडेन अनुभव आसा, तुजे कडेन अभ्यास आसा, तुजे कडेन स्वता ती कला आसा. ह्या सगळ्याचें मिश्रण जावन एक खूब बरें साहित्य आमचे मुखार येवं येता. हांव एका पुस्तकांत थांबचो म्हणून उलयना, सांगना. हेंय कांय पयलें पुस्तक न्ही, हें दुसरें पुस्तक. पूण अशीं पुस्तकां, अशे तरेचीं पुस्तकां जातूंतल्यान वेगळ्या वेगळ्या कलांचो संगम जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा आनी तोय बी अत्यंत ललीत साहित्याच्या रुपान सर्वसामान्य मनशां मेरेन पावंक शकता, अशा पुस्तकाची गरज आसा. आनी ही गरज भागोवपाची जबाबदारी तुमच्या सारकेल्यांचेर आसा. आनी म्हाका खात्री आसा उल्हास बाबान मनार घेतल्यार हें काम फुडें वचूं येता, तें वचचें अशें हांव मागतां. त्या खातीर म्हज्यो शुभेच्छा दितां. सगळ्याचें बरें जावं. देव बरें करूं सर. तुमच्या उतरांनी, तुमच्या भाशणां आयकतकूच सदांच सगळ्याच दृश्टीन समृद्ध जातात, हातूंत कांयच दुबाव ना. आज आमी सगळींच जाणां तुमचे कडल्यान खूब कितें घेवन घरा वतलीं. ह्या पुस्तका विशयी तुमचे कडल्यान खूब वेगळी नदर मेळ्ळी पळोवपाची. खूब देव बरें करूं. आतां ही कार्यावळ खूब रंगान आयल्या, खूब सुंदर चल्ल्या कार्यावळ.
ह्या सुंदर कार्यावळीची एक याद म्हणून आमी आमच्या मानेस्तांक यादस्तिका भेटयतात। हांव मागतां शुभलक्ष्मीबाई रायकार हांच्या लागीं तांणी यादस्तिका उल्हास बाबा लागीं दिवची। उल्हास बाबान पयलीं मानाचे सोयरे उदय बाब हांकां यादस्तीक भेटोवचें। आमचे पूत बाब गंधार पै रायकार हांकां तांणी एक यादस्तीक मुखेल सोयरे भोमनेस्त अरुण जयराम कामत हांकां भेटोवचें। उल्हास बाबा लागीं मागता तांणी यादस्तीक मुकेश बाब थळी हांकां भेटोवचें। एक यादस्तीक उर्जिता बायक। कार्यावळ आतां सोंपत आयल्या। खंयचीय कार्यावळ सोंपचे पयलीं उपकार मानपाची पद्दत आसता। आयज हो भोवमान म्हाका मेळ्ळा। तर वेळांत वेळ काडून कार्यावळीचे मुखेल सोयरे म्हणून हजर रावन आमकां आपले विचार दिवपा खातीर भोवमानेस्त उदयबाब भेंब्रे हांची आमी उपकारी आसात। मानाचे सोयरे म्हूण हजर रावन आमकां आपले सुंदर विचार दिवपा खातीर मुकेश बाब थळी तशेंच भोवमानेस्त अरुण जयराम कामत हांचे हांव उपकार आटयतां। पुस्तकाचे सुंदर मुखपृश्ठ ताजे वयले चित्र काडपी कलाकार दिगंबर बाब सिंगबाळ तांचे उपकार आटयतां। पुस्तकाचो लेआउट तयार करपी आनी छापणावळ करपी ऋषिकेश बाब आठवले आनी तांची अख्खी टीम हांचे हांव उपकार आटयतां। आर्ट एंड कल्चर सभाघराचे सगळे जाळवणदार, तांचो स्टाफ तशेंच तांच्या कॅन्टीनाचे केटरिंग सेवा हांकांय हांव मनासावन दिनवासतां। हांगा सबंद कार्यावळ चलिल्ल्या तितल्याय वेळ आमकां सुंदर संगीताची साथ दिल्या ती म्हणल्यार शंतनू बाब प्रभुदेसाय हांणी। तांणी इतली सुंदर संगीतमय साथ दिल्ल्यान ही कार्यावळ खरीच खूब आनिकूय रंगली। त्या खातीर शंतनू बाब तुमकां खूब खूब देव बरें करूं। निमाणे कडेन वेळ काडून आनी व्हडा उमेदीन हांगा व्हड्या संख्येन उपस्थित रावन सगळ्या कार्यावळीची मन लावन आस्वाद घेवपा खातीर तुमकां सगळ्यांक मना काळजा सावन देव बरें करूं।